बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या मोगाच्या देवा, तुझ्या खातीर आर्ग आनी महिमा. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया दोनिया आणि आमच्या सरवंडारा, तुझ्या खातीर आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या आमच्या भितर तूं देव आणि आमच्या भितरल्यान तूं काम करता. तुका आर्ग आनी महिमा. आणि ह्या वेळार पवित्र आत्म्या म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलें. म्हाजी उतरां न्हू पूण तुजी उतरां ती पवित्र. आनी सगळ्या भाव भयणांक तुवें हांगर हाडल्याय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी हो लोक चडत वयतलो, कित्याक ही तुजी भासवण. तूं म्हाज्या नांवान फुडें वच आनी हांव तुका सगळे एकठांय करतलो. जेजू, तुज्या नांवान आमी हांगर उबे रावल्या. तुज्या नांव तें, आनी तुज्या नांवा वयर आनी दुसरें नांव ना. जेजू, आमी मानल्या म्हणून आमी हांगर उबे आसा आनी आमी तुज्या उतराची परगटणी करता आनी आमी वचरी आमच्या लायफान वयता. पवित्र आत्म्या, हो वेळ तुजो जावन आसा. देवाच्या आंच बडव्यांनी हो वेळ तुजो जावन आसा. सगळ्यांक हांगर येयल्या, बरे भाशेन हाडल्याय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. आनी बरे भाशेन आमकां तूं हांगरल्या घरा व्हरतलोय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. आनी हे देवाचें उतर आमी शिकतले हांव ते आमच्या काळजान भितर उरतले म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, तूं आतां उलय. ही आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाव भयणांनो, आयज सकाळ 12:30 सुमार आजिल्लो हॉस्पिटलान गेल्लो. म्हाका फ्रायड्या दीस कॉल येयल्लो की कुशव्यान भुरगें मेला म्हणून. पूण आयज हांव गेलो आनी ते भुरगे जिते म्हणून हांवें थंयसर मागोन येयला. कितकी जाणां तुमी स्वत मानता हे भुरगे तेज्या कुशव्यान जिते जालां. आनी आमी आयज सगळीं एग्री जातात ह्या वेळार. हे भुरगे जेजू तुवें ताका जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिलाय. कित्याक तुजें उतर जेजू तें. तुवें म्हटलें तूं मेलेल्यांक जिवंत करतलें. हांव गेला आनी तुजें उतर उलोवन येयला आनी पवित्र आत्म्यान हें घडून हाडलां म्हणून हांव आर्ग आनी महिमा. भाव भयणांनो, देवान सांगलां आपणाक लिमिटेड करिनाका. अनलिमिटेड उलय आनी वच, फुडलें काम आपूण करतलो. देवाचें उतर हांव उलोवन येयलां आनी हांव मानता देवाचें उतर हें उलोवन येयलां तें घडटलें म्हणून. कित्याक तें देवाचें उतर. तेणें म्हटलें तो येयला चोरपाक, मारपाक आनी आमकां नागोवपाक, पूण आपूण येयला तुका जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक. हांव सुबाम जिवीत त्या कुशव्याचेर उलोवन येयलां आनी इम्पॉसिबल हांव उलोवन येयलां. कित्याक आमच्या नॉर्मल हितून तें इम्पॉसिबल, पूण देवाक इम्पॉसिबल कांय ना. देव रोचणार आनी तेणेन रोचून हाडलेलें तेजेर हांव तेजें जिवीत उलोवन येयलां. काल भाव भयणान हांव मडगांवां गेल्लो. कोणाक म्हाका आपयलोलो घरा कडेन आनी देव वता त्या टायमार वचपाचें. देव वता पळय त्या टायमार वचपाचें. खूब दीस जाले ते म्हाका आपयताले, पूण देवान म्हाका म्हणोंक नासलें वच. ज्या दिसा हांव गेलो त्या दिसा तेजी पाय आनी माय, घोवाची पाय आनी माय हिंदू तो, पूण क्रिस्तांव वांगडा तो लग्न जाला आनी क्रिस्तांव आतां ताजो घोव क्रिस्तांव जाला आनी तेजी माय आनी पाय हिंदू धर्माची आनी ती आपणाची पुजा करताली. आनी हांव त्या जाग्यार पावलो आनी हांवें तांकां सगळ्यांक वळखिली. ती पुजा करताली आपणाची. देव वयता, आमचो देव कितको व्हरतो तो पळय. देव वयता आनी तिका सांगता तो भायर भाव येयला, तिका वच आनी मेव म्हणून. आवाज येना तुमकां? येता आवाज? म्हणटकूच हांव थंयसर बसून आसलो. ते आमची ती भयण हांगर येता, नांव घेयना हांव. ती भयण येता, तेज्याच तोंडांतल्यान तुमी टेस्टमनी मागीर आयका. ती भयण हांगर येता आनी जेन्ना हांव तिंगेर गेलो ते हांव भयणीशीन उलयतालो. ती तो आवाज आयकोन ती उठली थंयसरली आनी येयली आनी उबी रावली आनी म्हाका पयली आनी दुकानी रडटा. हांव नकळो तेज्या भितर कितें चल्लां पळय तें, पूण देवाक खबर आहा तेज्या भितर कितें चल्लां पळय तें. म्हाज्या भितरल्यान म्हाज्या आत्म्यान सांगलें तेज्या चेड्याक आपयलो. हांवें तेज्या चेड्याक आपयलो आनी म्हटलें तुज्या मांयक वेंग मार. तो म्हाका पळोवंकूच लागलो. हांवें म्हटलें तुज्या मांयक वेंग मार.
हांवें म्हणलें हांव तुजो मोग करता, देव तुजो मोग करता. हांवें सांगलां तें उतर तितकेंच कर तूं. भाव भयणानो, त्याच टायमार जे आवयचे आनी पुताचे सगळी दुस्मानकाय आसली त्याच टायमार मेणाचे वाती भाशेन गोवन गेले बाब. देवाचो उलो ज्या दिसा आसता त्या दिसा वचपाक जाय. 2 दीस जाले भयणीन म्हाका फोन केल्लो, सांगताले आपणाच्या कुशव्यान भुरगे पिड्यार जाले, पूण देवाचो आवाज नासलो. आयज देवाचो आवाज आहलो, तूं आयज वच. आनी हांव गेलां आनी हांव म्हाजी भावार्थ हांव उलोवन येयलो. फुडलें म्हाका पडलेलें ना, कित्याक हांव जाणा म्हाजो भावार्थ उलोवन येयला पळय तो देव पळयतलो, कित्याक तेजें उतर उलोवन येयला. आनी हें उतर घडून हाडपाचें काम म्हाज्या देवाचें आनी तुज्या देवाचें. हो भाव आतां येनात फुडें आपणाची टेस्टिमनी दिता. म्हणटा आपूण गेल्ल्या संडे येयल्लो तो आनी आपणाच्या आंगान कितें जातालें. आयज तो म्हणटा आपूण डॉक्टराशीन गेलो, सगळे रिपोर्ट तेजे नॉर्मल येयले. एकदांच आयकलां तेणें हांगो देवाचें उतर. देवाच्या उतराक पदवी आहा. देवाच्या उतराक पदवी आहा. तुवें तुजें तें देवाचें उतर घेवंक जाय आनी तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय. जेन्ना तूं देवाचें उतर घेता आनी तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारताय तेन्ना तरी तें देवाचेंच उतर, पूण तितून तुजो भावार्थ आसता. तुवें देवाचें उतर घेतलें, तुज्या काळजान घातलें, तोंडांतल्यान उलयलें देवाचें उतर, पूण ह्या टायमार तुजो भावार्थ तितून मिक्स जाल्लो आसता. आनी ते भावा भयणांनो देव घडोवन हाडटा, कित्याक तेजें उतर. म्हाजें काम देवाचें उतर म्हाज्या काळजान घालपाचें, तोंडांतल्यान उच्चारपाचें. इम्पॉसिबल देवाक कांय ना म्हणून तूं तुज्या मनान धरी नाका देवाक तें इम्पॉसिबल म्हणून. इम्पॉसिबल कांय ना भाव भयणानो, कांयच ना. गेल्या संडे दीस हांव हांगर उलयलोलो. ह्या जाग्यार आमी फूल कंप्लीट अहें घातला पळय तहें ह्या जाग्यार घालतले. देव पयशे दितलो. गेल्या विकान सावन गेल्लो हांगर म्हणून गेल्लो आनी हांव म्हणून गेलां, पूण ज्या दिसा हांवें म्हटलां त्या दिसा देव कोणाशीन UK उलयलो. तो म्हाजो व्हिडियो पळयतालो, पूण ताका खबर ना आमी हांगर कितें उलयल्या पळय तें. ताका कांय खबर ना, पूण देव ताका 3 दीस सांगता. 3 दीस ताका सांगता तुवें हांगर पयशे घालपाक जाय, तुवें हांगर पयशे घालपाक जाय. आनी तो म्हाजो नंबर सोदता, कोणा कडल्यान म्हाजो नंबर मेवतलो, कित्याक तो म्हाका वळखना. म्हाजे व्हिडियो पळयला ताणें, तो म्हाका वळखना. आनी देव कोणाक तरी कनेक्ट करता ताका आनी ताका म्हाजो नंबर मेवता. आमच्या पोस्टराचेर हांवें फर्स्ट टायम नंबर घातला. तो नंबर ताका मेवता. तो म्हाका मिस कॉल मारता. हांव आंगनेल आशिन उलयतालो. आंगनेल म्हणून आमचो एक भाव हांगर येतालो. त्या भावा लागीं हांव उलयतालो. जेन्ना हांव त्या भावा लागीं उलयतालो तेन्ना हेजो मिस कॉल येयलो म्हाका. हांवें ताका फोन केलो. हांवें म्हणलें ब्रदर तूं म्हाका कॉल करी. म्हाका मागीर ताणें सांगलें 3 दीस जाले म्हणूंक लागले आपणाक झेम पडना. देवान सांगलां म्हाका हांगर तुजे पयशे घाल म्हूण. आनी हांव तुमकां गॅरंटीन सांगता देव हांगर सगळें करपाक देव पयशे दितलो. कशें दितलो हांव नोको, म्हाका खबर ना कशें येतलें, पूण देव दितलो ही गॅरंटी आहा, कित्याक ऑलरेडी काम चालू केलें. ही TV भाव भयणान उलोवन हांगर येयल्या. आमी पयशे घालूंक ना, उलोवन येयल्या. हांगर लोक उलोवन येयला. आमी हांगर 10 लोक येताले, 10-15 लोक येताले. आयज 40 लोक उलोवन येयला, कित्याक आमी भावार्थाचें उतर उलयलें. भावार्थाचें उतर उलयलें हांगर 200 लोक येतलो म्हणून. आनी आमकां खबर आहा हो 200 लोक हांगर जातलो. 2 दीस आमी सांजया देवाचें उतर प्रीच केलें. हजारांनी लोक, हजार एटलिस्ट 1000. पयल्या दिसा आनीक सुबेज आसलो. हजारांनी लोक. देवान म्हाका एक म्हाज्या काळजान घातलेलें, आपूण तुका 2000चे कॅपेसिटीचो ऑडिटोरियम आपूण तुका दितलो. खंयचल्ल्यान येतलो तो हांव नोको. म्हाजेशीन जागो ना तेदो व्हडलो. खंयचल्ल्यान येतलो तेंय हांव नोको, पूण म्हाजो देव तर उलयला तो म्हाका दितलो ही म्हाका गॅरंटी आहा. आनी हांव नोको हें केन्ना घडोवन येतलें, पूण देव उलयला पूण तो तें घडोवन येतलें. 2000 तर उलयला नाल्यार हांगर 200 लोक पयलो जातलो. बी घातल्या उपरांत पीक चालू जाता. पीक चालू जावपाचो टायम जाला.
बी घातलेली पोरू आमी आनी पीक जावपाचो टायम येयला. आमची शर्मिला सिस्टर शर्मिलान काल आपणाचो बर्थडे सेलिब्रेट केला. मागीर आमी केक कातरतले तिच्या खातीर, कित्याक ही बी घातलेली तेणें, हो जागो आपणाचो उजार कर म्हणून. आनी हे बियेन भाव भयणांनो जायत्या जाणांक हांगर फायदो जाला आनी जायत्या जाणांक आपणाच्यो मिलाग्री मेवल्या. आनी आमकां गॅरंटी आहा ही भयण सुकांती. डॉक्टरान तिका कॅन्सर आहा म्हणून सांगलेलें 4th स्टेज, पूण आतां तिका कांय ना. देवान रिपोर्ट दिलो की रिपोर्ट ताचो क्लियर, आनी डॉक्टरानूय तो आतां मानून घेतलो क्लियर. हिंदू भयण ती, पूण एकूच उतार उचाल्ले तेणें, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या, आनी त्या उतरान जेजून ताका बरी केली. कोणा कडल्यान पयस ना, तूं खंयच्याय धर्माचो आसूं, देव तुजो धर्म पळयना. देव म्हणटा तूं म्हाजी रचना, तूं म्हाजीशीन येयला, हांव तुका पेकोणी दितलो, कित्याक हांवें बरोवन दवरलेलें हांव तुका ती पेकोणी दितलो. बरोवन दवरला त्या उतराचेर भाव भयणांनो, देव आपणाच्या उतराचेर आपूण काम करतलोच. आमी तेज्या उतराचेर विश्वास दवरपाक जाय, कित्याक तेणें उलयलां तें आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय, तशेंच घडोवन येतलें. आमी ह्या संवसाराची उतरां उलयतात भाव भयणां, आनी उतरान पदवी आसा. ही आमची माय दिसती पडना म्हणटा, हांव गॅरंटी दिता. तुमी तिका पळयतले सारकें नॉर्मल दिसता पळय, काम तिच्या भितर चालू जाला. तिका उजवाड येयलो, आतां उजवाड येयला तिका, पूण आनी दिसती पडटलें, कित्याक जितके टायम ती म्हणटली जेजू म्हाका परफेक्ट दिसती पडटा, दोळ्यांशीन ती उलयता तुजें काम परफेक्ट दिसती पडपाचें, कित्याक हांव म्हाज्या जेजूच्या दोळ्यांनी पळयता. आनी हें घडोवन येतलें भाव भयणांनो. प्रोग्रेसीव हिलींग, इन्स्टंट हिलींग आसता आनी प्रोग्रेसीव हिलींग आसता. गोवान इन्स्टंट हिलींग मेवलें, बायलेक प्रोग्रेसीव हिलींग मेवतली ही गॅरंटी. आमी पळयता तेजेर ना भाव भयणांनो, भावार्थ उलोवपाचो. पयशे नाल्यार तूं भियेतलोय, हें घडोवन येना म्हणटलें म्हाजें आंग आजुनूय दुखता, पूण आंगाची दूख सोडून दिलें नाजाल्यार तुका मागीर तें आनीक हें जायना. आमी पळयता म्हणून आमी भियेता. आमी म्हणटा कितें जालां म्हाज्या कुडीन, कित्याक म्हाका इतकें दुखता, पूण तुजी दूख देवान ऑलरेडी सोंसलेली आहा. थंय तूं कनेक्ट जाव, तुका इमिजिएटली पेकोणी मेवता. भाव भयणांनो, आमचो फोकस आमचे कुडीचेर आसा, पूण कूड ही मातयेक वयतली. मातयेन सावन येयल्यार मातयेक वयतली, पूण आत्मो आमचो देवा लागीं वयता. मेन म्हणटा तो आत्मो, आमी आत्मो सांबाळूंक जाय. आनी आत्मो आमी कसो सांबाळटले भाव भयणांनो, आत्मो आमी सांबाळूंक जाय जे देवान आमकां उतर दिला पळय त्या प्रमाणे. देवाचें उतर म्हणटा तुज्या काळजान घाल आनी तोंडांतल्यान उचार, हांव जावन आसा तो सर्वेदो तुजो देव, धोनी आनी तुजो सरवंडार म्हणून. इतकें म्हटल्यार आनी तुज्या भावार्थाचें पावल फुडें मारल्यार तुका स्वर्ग मेवता. डिफिकल्ट ना भाव भयणांनो स्वर्ग मेवपाक. पातकां तुजी ऑलरेडी देवान खुर्सार खेळायलेली आसा. भावार्थाचें उतर उलय, जेजू तुवें कितें तें खुर्सार केलां तेजेर हांव विश्वास दवरतां, आनी त्या विश्वासान हांव जाणा म्हाका तुवें स्वर्ग फावो केला, कित्याक तूं धरतेर गेलोय सकयल, त्या इफेन्नान तूं गेलोय, म्हाज्या खातीर सोंसलें, कित्याक म्हाका स्वर्ग फावो जावपाक जाय म्हणून. देवान इफेन सोंसलें कित्याक म्हाका स्वर्ग मेवपाक जाय म्हणून. तूं आनी वचपाची गरज ना म्हणटा, तुज्या फारीकपण हांव थंयसर करून येयला. हांवें मानपाक जाय, म्हाज्या तोंडांतल्यान उच्चारपाक जाय, म्हणूंक जाय जेजू तूं म्हाज्या खातीर सकला गेल्लोय, तुवें म्हाजी पातकां तुजे कुडीन व्हेल्याय, आनी जेजू हांव मानता तुवें म्हाका इफेन बॉर्न केलाय आनी म्हाका स्वर्ग तुवें ओपन केला. ज्या टायमार तूं उलयताय देवा तुवें म्हाका इफेन बॉर्न केलाय आनी म्हाका स्वर्ग ओपन केलाय, भाव भयणांनो हांव तुका सांगता, जेन्ना जेजू क्रिस्ताक बातीस दिलो त्या दिसा स्वर्ग ओपन जालो. ज्या दिसा जेजू तुज्या खातीर मेलो त्या दिसा स्वर्ग तुका ओपन तेणेन केलो. उगडास धरा भाव भयणां, स्वर्ग तुका देवान जेजून ओपन केल्लो आहा. तुवें मानून घेवपाक जाय, मारल्या बगर मेवचें ना, कित्याक नवो करार जावन आसा भावार्थाचो करार.
तुवें मानताय तेन्ना तुका मेवता. ऑन द बिलिवींग इज युअर रिसिवींग. आनी ताका लागून देवान म्हाका हे प्रोफेटीक उतर दिले. म्हाका म्हणूंक लागलो, बिलीव द अनबिलिवेबल, रिसीव द इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज डुएबल. बिलीव म्हणजे विश्वास कर. विश्वास करूंक जायना पळय त्या हेचेर. घे, कित्याक आपूण तुका दिवंक सोदता. चिंती नाका तें जावचें ना म्हणून, कित्याक म्हाज्या कडेन सगळें जाता. आमी आमच्या देवाक लिमीट करपाक जायना. 50 रुपया बोल्सान हांव देवाशीन 100 रुपया मागो नाकाय. म्हूण देवाक म्हाका तुवें गिरेस्त केलाय, तूं गरीब जाल्लो आनी तूं गिरेस्त जातलो. कसो जातलो तें विचारी नाका. तुवें देवाशीन उतर उलयलाय, देव तुका गिरेस्त करतलो. कित्याक तो गरीब जालो, आमी गिरेस्त जावपाक जाय म्हणून. आनी आमी देवाच्या उतरान शिकतले. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. पयलो पॉयंट घेता, आमकां देवान बोगसणें दिलें. रोमन्स 6:23. सिस्टर वास. पातोक दिता तो मोसारोक मरण, देव दिता तें फुक्याचें देणे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासणेक जिवीत. भाव भयणांनो, सगळ्यांक आमकां मरण फावलें. कित्याक आमी पातकान जियेताले. जेन्ना पातक तूं करताय तेन्ना तुका मरण आहा. आनी पातकान जो मनीस मरता ताका इफेनूय आहा. जो मनीस पातकान मरता ताका इफेनूय आहा. कित्याक शिक्षा तुजी कंप्लीट जावपाक जाय. म्हणटकच जेन्ना आमी पातक करता तेन्ना आमकां मरण आहा. देवाचें उतर म्हणटा, पातक केला पळय ताका मरण आहा. आतां हांवें समज मर्डर केलें कोणाचें, म्हाका मरण फावो जाता आनी हांव कोर्टान उबो रावता. आनी जज म्हणटा तुका मरणाचें फर्मोण, कित्याक तुवें दुसऱ्याक जिवेशी मारला. तुवें मारलाय जिवेशी, तुका मरणाचें फावन, चल तुका मरण. म्हाजो व्हडलो भाव येता जेजू क्रिस्त आनी म्हणटा ना तेणें मारूंक ना, तेणें मारूंक ना. अशी मारला हांवें, पूण तो म्हणटा ना तेणें मारूंक ना, आपणें मारला. शिक्षा म्हाका दी. सगळ्या मनशा काळाची भावा भयणांनो शिक्षा देव घेता. एक जेजू क्रिस्त घेता मनशा काळाची. कित्याक एका मनशा कडल्यान आमकां पाप भितर येयले आदावा कडल्यान. दुसरो आदाव जेजू क्रिस्त आमचे पातकाचो सैम मुळांसान काडून उडयता आनी म्हणटा आपूण पातक, तुमी न्हू, आपूण पातक म्हणटा. बापूय, सर्गीचो बापूय तेजेर मनशा काळाचे पातक घालता आनी तेका इफेन्नान काडटा. कित्याक भावा भयणांनो, आमकां भोगसूंक जायना. तुजो व्हडलो भाव येयलो, तुजी सगळीं पातकां घेतली, आपणाचे कुडीन घातली आनी आमचे खातीर खुर्सार गेलो. दोनूय हात ओपन केले आनी म्हणूंक लागलो, हांव तुमकां वेंगायता. आपूण तुमच्या कडल्यान पयस ना. तुमी पातकां केल्या जायत, पूण ही पातकां तुमची हांवें म्हाजे कुडीन घेतल्या. तुमची पातकां म्हाजे कुडीन पळया. तुमकां म्हाज्या बापायन सगल्यांक माफ केल्या. म्हाजें पवित्र रगत हांगर गवता तें तुमच्या खातीर गवता. अशें जेजू क्रिस्त आमकां खुर्सायल्यान सांगता आनी खुर्सायल्यान बापाय लागीं बोगसणें मागता आनी म्हणटा, बापा तें नको तें कितें करता पळय तें, बोगस तेंकां. आनी ह्या वेळार भाव भयणांनो, आमी आमचे खूब दुस्मान आसताले. खूब जाण आसताले जी आमचेर वायट उतरां उलयल्यात आनी खूब जाण आसताले आमकां ह्या टायमार तेंकां भोगसूंक जायना. पूण आयच्या दिसाक आमी तेंकां हांगर भोगशितल्या. आनी जेन्ना तूं तेंकां भोगशिताय, कोणूय जावं तो कितकी पातकां आसोंक तेजी, कितके ताणें तुका त्रास करूंक, कितके ताणें तुजेर वायट उतरां उलयल्या जावं, ह्या टायमार त्या मनशाक आमी भोगसुया. कित्याक सर तुका ओपन जाता जेन्ना भोगसणें मेवता पळय तेन्ना. तुजें मागणें आयकता देव जेन्ना तूं भोगसणें दिताय पळय तेन्ना. आनी ह्या वेळार आमी हे धाकटुले मागणें करतले. सगळीं जाणां म्हणा, जेजू तुवें आमकां खुर्सा वयल्यान भोगशिलें. ह्या वेळार जेजू कोणूय जांग तो म्हाज्या आड येयला आनी म्हाका ताका भोगसूंक जायना, पूण ह्या पवित्र आत्म्यान हांव ताका भोगशितां.
आनी म्हाका स्वर्ग उक्तो जाला म्हणून हांव मानून घेता. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ह्या मनशाक आनी ह्या मनशांक सगळ्यांक हांवें बोगशिल्या. पुरो भाव भयणां, देव म्हणटा बोगशिले, हांवेंय तुका बोगशिलो. हांवूय तुजी पातकां पळयना. सिंपल हा भाव भयणांनो. हांव तुमकां सांगता, ह्या टायमार सगळे बांदपास तुमचे तुटून गेले, सगळ्यो साखळ्यो तुमच्यो मोडून गेल्या, सगळी बांदपासां तुमची आसली ती तोडून गेल्या. सैतानाचो तुमचेर जो कंट्रोल आसलो तो मोडून गेल्लो आसा ह्या वेळार. कित्याक बोगसणें दिवप म्हणल्यार सैतानाचे गोमटेर मारप. आनी सैतानाचे बांदपास तुमी ह्या वेळार तोडून उडयल्या. अनफॉरगिवनेस इज एन अम्ब्रेला which stops your blessing. अनफॉरगिवनेस एक सोत्रे भाशेन जावन आसा. सोत्री जेन्ना आमी पावसान घेता, पावस सायडीक पडटा. जेन्ना सोत्री तुजी वयर आसता तेन्ना पावस सायडीक पडटा. ही सोत्री तुजेर उदीक पडटा तें आडायता. ही अनफॉरगिवनेस म्हणजे तूं माफ करूंक नाय कोणाक, आनी ही सोत्री तुजी चालू आहा नाल्यार तुजी सगळीं बेसांवां सायडीक वयता. आयज तुमचेर सगळीं बेसां सुबाम देवाची बेसां तुमचेर ह्या वेळार पडटा. तुका दिसती पडना जायत, पूण स्वर्ग ओपन तुका ह्या वेळार जाला. उगडास तर ज्या दिसा जेजू मेलो त्या दिसा स्वर्ग ओपन जालो आनी पड्डो तुटलो. 2 वर्दां जालीं आनी स्वर्ग तुका ओपन जालो. ह्या वेळार तुका स्वर्ग ओपन जालो. बोगसणें दिलाय म्हणून तुका देव स्वर्ग ओपन करता. म्हाज्या पुतान केलां तें म्हाज्या भुरग्यांनी केलें म्हणटा. म्हाज्या पुतान केल्लें तें म्हाज्या भुरग्यांनी केलां आनी हांव संतोश. आनी ह्या वेळार भाव भयणांनो, सगळे कसलेय बांदपास आसूं तुजे, कसले कितके डिफिकल्ट आसूं, कितके तुका त्रास केल्ले आसूं त्या मनशान, ह्या मनशाक आमी बेसांव मागतात. जेजू कोणूय जावं तो आमच्या आड येयल्लो, ह्या वेळार तूं तेंचेर बेसांव घाल. तांकां वाडोवंक आनी चोडोवंक आनी तेंचे दोळे ओपन कर जेजू. आनी पवित्र आत्म्या, तूं ह्या वेळार घडोवन हाडटाय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा. थँक्यू जीजस. दुसरो पॉयंट पळोवया भाव भयणांनो, आनी हो जॉन 3:16. सिस्टर वाच. खरेंच ताचेर भावात देवता त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सिस्टर अनेकदा वाचलो. खरेंच ताचेर भावात देवतात त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. भाव भयणांनो, एकूच आमकां समज भुरगीं आहा, एकूच भुरगें आहा तुका, आनी देव सांगता ह्या भुरग्या काडून देवाक दी. आमच्या हितून थोडे पाद्री जावंक वयता आनी थोडे माद्री जावंक वयता. एकूच भुरगें आनी देव सांगता हे एक भुरग्या तुज्या म्हाका दी. आवय बापायचें कांयच पिसता त्या टायमार, कित्याक एक भुरगें आनी ह्या भुरग्याचेर म्हाजो संतोश आसलो. ह्या भुरगें म्हाका जाय आसलें, पूण देव म्हणटा हें भुरगें तुजें म्हाका जाय. आनी आमचें काळीज पिसता भाव भयणांनो, कित्याक अवघड जाता आमचें रिलीज करपाक. ह्या वेळार तुका हांवें सांगलें तुज्या बोल्सान आहा तितकें काड आनी देवाक दी. तुका दिवपाक त्रास जातले, कित्याक तूं जाणाय तुज्या बोल्सान कितें आहा पळय तें. समज तूं तुज्या बोल्सान 10,000 घेवन येयला आनी तुका कितें अर्जंट काम आसलें आनी ते 10,000 हांव तुका सांगता ह्या वेळार काड आनी देवाक दी. तूं म्हणटा म्हाका फुडलें कितें जातलें, पूण देवान कितें केलें, सर्गीच्या बापायन कितें केलें, एकलोच पूत आपणाचो आनी हेजेर सगळी संवसाराची मांडणी आसा, तेका काडटा आनी संवसारान ओंपता. हो एक पूत भाव भयणांनो, कितकें तेजें काळीज निबर जालां आसतलें, त्या टायमार देवाक कितें भोगलां आसतलें आमच्या सर्गीच्या बापाक.
आपणाचो एक पूत काडून दिवपाक, पूण ताका खबर आहा ह्या पुतान कितें जातलें पळय तें. एक पूत आख्ख्या मनशा काळाक लागून पातोक जातलो. मोहिमा तेजी ताका सोडची पडटली. मनीस जावचो पडटलो. मनीस जाता पळय तेन्ना भाव भयणांनो, गरीबसाणीन मनीस जालो. गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो. हांगर कितकी जाणां गोरवांच्या गोट्यान जल्मल्यान ती. आमी हॉस्पिटलान जल्मली न्हू, गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो. आनी आमी थोडी 5 स्टार फॅसिलिटीनूय जल्मल्यान. ते हॉस्पिटल 5 स्टार फॅसिलिटी. म्हाज्या चेडवाचें ऑपरेशन केल्लें पळय ते चेडवा आमकां एक 5 स्टार हॉटेल कशें दिसतालें. कित्याक तो डॉक्टर थंय ट्रिटमेंट करतालो आनी आमकां सांगलें त्या डॉक्टराशीन मड्रास वच, 5 स्टार हॉटेलाचें ट्रिटमेंट. म्हणटूच गोरवांच्या गोट्यान सगळ्यांहून खालतो. भाव भयणांनो, आमचो देव आपणाची महिमा सोडटा. स्वर्ग आनी संवसार तेजो सगळी महिमा सोडटा एक सादो मनीस कसो जियेता. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा की तेजें रुपणें साद्या रुपण्यान येयलो, साद्या कपड्यांनी भोंवंक लागलो. व्हडलीं आंगवस्त्रां घातलीं नात. गरीबसाणीन आपणाचें चल्लो. खावपाक मेवलें नाल्यार खाल्लें, ना नाल्यार उपाशीत रावलो. कोण दिता पळय तें खाल्लें. न्हिदपाक जागो नासलो. इतके गरीबसाणीन तो रावलो. एकलोच पूत, मालगोडो पूत काडून ह्या संवसाराक दिलो. भाव भयणांनो, कित्याक लागून दिलो? देवाचें उतर म्हणटा, दर एका मनशाक नाश जायना जावन एका मनशाचो ताणें मोग केला म्हणून सर्गीच्या बापायन ताका हे धर्तेर धाडलो. एका मनशाचो. आनी सगळ्यांहून सिंपल म्हटलें जो कोण तेजेर बावार दवरता. म्हणूंक ना जो कोण जायतीं कामां करता, जो कोण चॅरिटी करता, जो कोण दिमेर रावता, जो कोण घाम घोयता, जो कोण वाती पेटयता, जो कोण खूब वरां देवाच्या मागण्यान आसता, हें म्हणोंक ना. कोण बावार दवरता, म्हाज्या पुताचेर कोण बावार दवरता ताका तेजो नाश जावचो ना, पूण ताका साश्णीक जिवीत मेवतलें ही गॅरंटी दिता. बावार दवर म्हणटा आपणाच्या पुताचेर. ह्या म्हाज्या पुतान येवन ह्या संवसारान कितें केलें, कसो तो चल्लो तसो तूं चल, कसो तो उलयलो तसो तूं उलय. कितें तो आयकतालो ती उतरां तूं आयक. संवसाराची उतरां आयकना. कित्याक ही संवसाराची उतरां कीड जावन आसा. एक वेल जावन आसा झाडाचेर आसता पळय ती, तुजे ते झाडाचे सगळे खाता. बेनोर म्हणून जाता झाडान आंब्यांक चड करून. आमी गोंयकारांक आमकां खबर आहा न्हू, आंबे आहा आमचेशी. आनी मानकुराद दाखबा ती बेनोर जाल्या उपरांत कितें करता, आमी मानकुराद बरो एक्सपेन्सीव 1000 रुपया डझन वयता म्हणटच आमी सगळीं काडून उडयता. हे पातोक जावन आसा बेनोर. आनी हे पातोक काडपाक, ही बेनोर काडपाक आमचो जेजू येयलो. तुजेर पळय बेनोरीन तूं भरलेलो, तुका खाताली ही बेनोर, ती तुजी बेनोर काडपाक जेजू येयलो आनी आपूण ती आपणे निकळान काडली आनी आपणाचे कुडीन घेतली. बाब आपण्यान काडली मनशा काळाची बेनोर. मनशा काळाचे पातोक जे चालूत आसले आनी हो सैम चालूत आसलो, आदामा कडल्यान येयल्लो तो सैम चालूत आसा. जो मेरेन तूं जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून आनी भावार्थाचें पावल मारिनाय, हो चालूच आसता. हो सैम जेन्ना तूं तेजो विश्वास दवरताय तेन्ना मुळान सावन काडून उडयता. भाव भयणांनो, दिसती पडना पूण भितरल्यान अशें एक घोडोन येता तुज्या ओतम्यान, तो पातकाचो सैम काडून उडयता. जसो आदामान कितें केलें पळय, तो पातकाचो सैम आमच्या भितर येयलो. कित्याक देवसाराची मांडणी ताणें आयकली. देवाची मांडणी कोण आयकता तेन्ना देवाचो सैम तेज्या भितर येता. देवसाराची मांडणी आयकशी, देवसाराचो सैम. देवाचे मांडणी आयकशी, देवाचो सैम.
आनी आतां सैम आनी तो चोरून वरना जावपाक सैतान पवित्र आत्मो धाडटा आनी आंगोर सील करून उडयता. आतां तुका देवसाराक हात लावपाक आनी पदवी ना. तो तुजे कुडीक हात लावंक शकता, तुज्या आत्म्याक तुज्या प्राणांक हात लावंक शकता, म्हणजे सोलाक, पूण तो तुजे स्पिरिटाक हात लावंक शकना, कित्याक पवित्र आत्म्यान ताका सील केल्लो आसा. पवित्र आत्मो तुज्या भितर देव आनी हो पवित्र आत्मो तुज्या भितर काम करता, सैतानाच्यो मांडण्यो पयस करता. ताका लागून भाव भयणांनो, ह्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारपाक जाय, ह्या पवित्र आत्म्याशीन आमी उलोवपाक जाय. हो पवित्र आत्मो तुका देवान दिल्लो आहा आनी जो कोण पवित्र आत्म्यान जियेता भाव भयणांनो, हांव तुका गॅरंटी दिवन सांगता, तो सकला पडत आनी हो पवित्र आत्मो तुका वयर काडटलो. आमी पडटा भाव भयणांनो, हांव पडना म्हणून हांवूय पडटा. म्हाका एक एकदां खूब तिडक येता. हांवें सांगलेलें आयकोंक ना जाल्यार म्हाका म्हाजें मागीर सट जाता. पूण मागीर पवित्र आत्मो त्या टायमार म्हणटा ना, हें फळ म्हाज्या कडल्यान येवंक ना, हें काडून उडय तुज्या भितरलें. आमी शिकतात, आमी पडटात, पूण पडला थंयसरूच रावंक उपारो ना. पडला थंयसरलो उठोन पुत्तून तुवें म्हणूंक जाय, म्हाका तुजो आदार जाय. जितकी आमी भुरगीं जातलीं तितकी देव आमकां उबारतलो. एका भुरग्याक भाव भयणांनो, काल हांव त्या घरान गेल्लो तेन्ना म्हणटाले, तुजी भुरगीं केन्ना टेन्शन घेता जेवण आमकां जेवंक मेवतलें वो ना पळय तें. ती म्हणूंक लागली ना, कित्याक तांकां खबर आहा आपणाची आवय आपणाक जेवण, आपणाच्या भुरग्यांक जेवण रेडी करतली म्हणून. एकाक तो ती इस्कॉलाची येयलीन जेवण तांकां रेडी आसतलें म्हणून तांकां गॅरंटी आहा, कित्याक आपणाची आवय आपूण जेय नासतना आपणाच्या भुरग्यांक जेवण थंयसर रेडी दवरतली, कितें ना कितें तयार करतली आनी आपणाच्या भुरग्यांक उपाशी मारची ना. तसो तुजो देव जावन आसा. जेन्ना तूं एक भुरगें कशें देवा फुड्यान वयताय, तो म्हणटा म्हाजेर फातया लाय, मागताय तें तुका मेवतलें. देवा फुड्यान आमी खालती जावपाक जाय, देवाक उलो मारपाक जाय, जेजू जायना म्हाजेशी न्ही, पूण तूं म्हाजी गोठाय, तुज्या पदवेन हांव देप मागता. आनी त्या वेळार भाव भयणांनो, देव तुका आदार दिता. आनी हांव सदांच खंय वचोन हांव देवाचें उतर पयलें धाडटा. हांव खंय वचोन म्हाज्या बारीक कोण ट्रॅवल करतलो जाल्यार तो म्हणटलो हेज्या बारीक ट्रॅवल करपाची आमकां आनी कितें. एक एकदां सिस्टर कोरीन म्हणटा, ब्रदर केन्ना तरी उलय, कॅन यू स्पीक सम टायम म्हणटा. केन्ना तरी उलोवंक जाता तुका. नाव प्रिचींग इज ओवर नो, नाव वायल गोईंग ऑल्सो यू वील प्रे इन टंग्स. पूण म्हाका ती संय जाल्या भाव भयणांनो, म्हाका हॅबीट जाल्या. 2 वरां आमी सांग्या वचपाक आमकां आमच्या घरा कडल्यान ऑलमोस्ट 2.5 hours. 2.5 hours हांव टंग्सान उलयता, कोणाशीन उलयना सायडीन. गाडयेन बसलो हांव तेंच्या वांगडा, फकत रायट लेफ्ट हेंच विचारता तेंकां, हें रायट वचपाचें लेफ्ट वचपाचें, कित्याक गुगल मॅप घालून आमी वयताले. तितक्या टायमार हांव विचारता, मागीर पुत्तून टंग्सान. संय जाल्या, अ गूड हॅबीट कल्टिवेटेड. आनी ही हॅबीट तुका जायती जाणवाय दिता भाव भयणांनो. हांव नोको मागीर त्या जाग्यार पावल्या उपरांत हांव कितें प्रीच करता पळय तें, पूण हो पवित्र आत्मो इतको गोत तूं तेजी भास उलयलोय तो तुका उगडास दिता. सगळें तुका शिकयता, सगळे ब्लॉक आसले ते काडून उडयता. थंय आपूण वयता, तो जागो तयार करता तुका वचोन प्रीच करपाक. आनी देवाची आमी महिमा पळयल्या. पयल्या दिसा जेन्ना हांव प्रीच करतालो सांग्या, हांवें इतकेंच म्हटलें, कोणाक पेकोणी जाय मातशी फुडें या. भाव भयणांनो, सगळोच लोक फुडें भुक्याला. देवाच्या उतराक, खऱ्या उतराक भुक्याला हो लोक. हजाराचो लोक आहलो तो फुड्यान येयलो आनी आमी वयल्यान उलयले, घे तुजी पेकोणी, घे तुजी मिलाग. देव वांट्टा तुका. तूं उलो मार ताका, तो मागता पळय तें दिता तुका. कित्याक तेजें उतर म्हणटा, आस्क एंड यू शॅल रिसीव. तुवें मागोंक ना म्हणून तुका मेळोंक ना, आनी मागले नाजाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे मागोंक नाय. लॉन्ड्रीन तूं केन्ना गेलाय नाजाल्यार लॉन्ड्रीवाल्याक बोलतेत हेजें बील घेवन गेलय,
टायरांचे आनी लॉन्ड्रीवाल्याक तर दाखयले जाल्यार तो तुका टायर काडून दितलो. लॉन्ड्रीन कितें दिलां तेंच दितलो. आमी टायराचें बील घेता आनी देवा लागीं वयता आनी म्हणटा हें दी आमकां. तो म्हणटा तुवें म्हाजीशीन लॉन्ड्रीक कापडां दिल्यात तुका धुवपाक. देवाचें उतर घे आनी देवा फुड्यान वच. आनी देव म्हणटलो हें म्हाजें उतर, हें म्हाका घडून हाडपाकूच जाय. आज बोडवे Psalms 103:20 सिस्टर आहा नाल्यार वाच. देवाचो हुकूम पाळटल्यानो ताचें उतर आयकतल्यानो बोलवंत आनी पोदवेदार दुतानो सगळे तुमी सोवेस्पराची वाखाणी करात. देवाचें उतर जेन्ना तूं उलयताय, आंच बोडवे आमकां हांगर दिसती पडना. हजारांनी आंच बोडवे हांगर देवाचें उतर उलयता आनी तूं तुज्या काळजान तें उतर घालता आनी तोंडांतल्यान उच्चारता वो आंच बोडवो वयता आनी तुजें काम घडून हाडटा. हे आंच बोडवे देवाचें काम करपी बोडवे, बोळवंत, स्ट्रॉंग, झूज मांडून तुका हाडून दितले. दानियेलाक तशेंच जालें. दानियेलान मागणें केल्ले आनी दानियेलाच्या मागणे ते कंप्लीट करून देवान म्हटलें हें तेजें वरांनी दी दानियेलाक. हे आंच बोडवे घेवन येताले पूण सैतानाची मोदें आडकोड्यो ताका दिवना जावपाक. पूण हे आंच बोडवे बळीश 21 दीस लागले तांकां दानियेलाक कितें देवान दिल्लें तें हाडून दिवपाक. पूण 21 दिसांनी हाडून दिलें. भाव भयणांनो, हे आंच बोडवे आमकां खबर ना. आमी चिंता हे आंच बोडवे कितें करता. ना, आंच बोडवे जायतीं कामां करता. आनी म्हाज्या लायफान पळयलां म्हणून हांव सांगता आंच बोडवे कितकीं कामां करता पळय. सिस्टर पळयता आंच बोडव्यांची गजाली सांगले की ताका रोखडोच उगडास येता. आंच बोडव्यांची गजाल सांगली की ताका उगडास येता. आंच बोडवे भाव भयणान तुका राखता. देवान सांगले कोविडाच्या टायमार सगळीं घरानूच आसली, भियोन आसली, घरा भायर सरोन आसली. पूण देवाचें उतर म्हणटा Psalms 91 तुज्या सोर भोंवतणी हांवें आंच बोडवे घातल्या. तुका कसलेंच वायरस लागचे ना. आनी हांव पुलिशेन काम करता म्हणून डेली वयतालो. सोर भोंवतणी आंच बोडवे आसले. कसलो वायरस लागचो ना. लागलो पूण ते वायरसाक म्हाज्या वयर पदवी नासली. म्हाज्या भितर आसलो पळय ताका वायरसावून सुबेज पदवी. वायरस मरोन गेलो. म्हाका जालो, बायलेक जालो, भुरग्यांक जावंक ना. पूण वायरसाक आमचेर पदवी नासली. म्हाका कोवीड जाला पळय तेन्ना बसून हांवें देवाचें उतर यूट्यूबाचेर घातलां. भाव भयणांनो, आमकां देवाच्या उतराचेर आमकां उगडास येना. देवान म्हटलेलें आहा हें उतर. आमी भियेतात. कोवीड जालो, अरे म्हाका येतलो. पूण देवान तुका सांगलां न्हू तुका येवचो ना. येयलो वाचून जाल्यार ताका तुजेर पदवी आसची ना. आमी देवाच्या उतरार भावार धरलो, डेली कामाक गेले, कांय जावंक ना. आतां देवाचें उतर परगट करता कितें जालां कांय जावंक ना. 2दा वयल्यान जालो, एकदा न्हू 2दा जालो. पूण हांव भियोंक ना. एकदां टेस्टूय करूंक ना. म्हटल्यार कितें आनी टेस्टींग करतलो. आंगर असो लागतलो आनी पडटलो. भाव हारता. भियोंक उपारो ना भावा भयणान. देवान तर तुजेर उतर उलोवन दवरलेलें आहा तें उतर आपणाय. कितक्या जाणांक आमी सांगलां फकत सिंपल म्हण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली आनी बरी जाली. आमी म्हटलें हो बायबलाक हात लाय आनी म्हण जेजू हांव तुका हात लायता. आनी म्हाज्या भितर कसलें दुयेंस आहा तें मरोन गेलां. त्याच टायमार भाव भयणांनो दुयेंस मरोन गेलां. कितके जाणां आहा. सिस्टर शर्मिला विटनस आहा. सिस्टर शर्मिलाक हांवें सांगलें बायबलाक हात घट धर आनी म्हण जेजू तुका हांव हात लायता.
आनी तुजे कुडीक हांवें हात लायला, म्हाज्या भितर कसलेंय दुयेंसां तें मरोन गेलें. 2 दिसांनी गेली, आपणाचे टेस्ट केले, टेस्ट नॉर्मल येयली. भावार्थ, आमी आपणायनान देवान प्रॉमिसीस दिल्या पळय, आनी हे प्रॉमिसीसाचेर हांव एक शिकवण घेतलो. न्यू टेस्टमेंट 750 प्रॉमिसीस ऑफ गॉड इन न्यू टेस्टमेंट. आख्ख्या आदल्या कोरारान म्हटल्यार 6 ते 8,000 प्रॉमिसीस आहा देवाचे. नव्या कोराराच्यात 750. पूण आमी भाव भयणांनो आमचे लायफान कितें जाता तें उलयता, तुका कितें जाय पळय तें उलयना. आनी हांव म्हणत आसता, ना म्हाजें हें जालें, म्हाजें तें जालें, पयशे ना, हें ना. पयशे ना म्हटले म्हाका, देव म्हाजें आयकना म्हटले, सैतानाक तुवें एंट्री दिली तुज्या लायफान. तुका आयको येना म्हटले सैतान तुजे कान बंद करून उडयतलो. भाव भयणांनो, दोनूय कानांक तुज्या आपणाची बोटां घालतलो आनी तुजे कान बंद करून उडयतलो. देवाचो आवाज तुका येवचो ना, कित्याक तूं तुज्या तोंडांतल्यान उलयलें म्हाका देवाचो आवाज येना म्हणून. आनी अशेंच हांवें कोणाक सांगलें एके भयणी, ती भयण हिंदू, हांव हिंदूंक खूब हांव मिनिस्टर करता, आनी ही भयण हिंदू, आनी म्हाका सदांच म्हणटा म्हाका देवाचो आवाज येना, देव म्हाजें आयकना. हांवें म्हणलें तुवें बी घातलाय तशें तुका फळ मेवतलें. उतरां तुजी चेंज कर. तुका तर सांगपाचें आहा म्हाका देव म्हाजें आयकना जाल्यार म्हाका फोन करिनाका. आनी जेन्ना हांवें तिका सांगलें तेन्ना आपणाची उतरां बदलली. उतरां बदलली भाव भयणांनो, दुसऱ्या दिसा म्हणूंक लागले, आतां म्हाका देवाचो आवाज आयकूं येता. आपणें सॉरी म्हटलें, देवा आपणें रॉंग उतरां उलयलीं, उतरां हांव कॅन्सल करता. दुसऱ्या दिसा म्हाका फोन करून सांगलो म्हाका देवाचो आवाज आतां आयकपाक येता. तुवें उलयलाय पळय तुजे कान बंद करतलो सैतान. तूं उलय म्हाका देवाचो आवाज येता म्हणून, आनी देव तुजेशीन उलयतलो, कित्याक देव म्हणटा म्हाजी मेंढरां म्हाजो आवाज आयकतली. तूं म्हूण डेली म्हाका देवा तुजो म्हाका आवाज येता, येना पासून जाल्यार म्हूण, आनी जेन्ना म्हणटाय पळय तेन्ना आवाज येतलो. सिस्टर शर्मिलान काल म्हाका मॅसेज घातली, ब्रदर म्हणूंक लागले म्हाका देवाचो आवाज आयकूं येयलो. काल ताजो बड्डे आसा आनी तिका एक आवाज आयकूं येयलो, माय चायल्ड. आनी म्हणटा क्लियर ऑडेबल आवाज आपणाक आयकूं येयलो, माय चायल्ड. पूण तेच्या फुडें आपणाक कांय कळोंक ना. हांवें ताका सांगलें, कित्याक म्हाज्या आत्म्यान इमिजिएटली म्हाका आन्सर मेळलो. म्हाज्या आत्म्यान म्हाका आन्सर मेळलो. सिस्टर शर्मिलाक देव सांगता, आपणें तुका मागला म्हाजें काम कर. हांवें ताका तेंच सांगलें, देव तुका तुज्या जल्माच्या दिसा उगडास करता, आपणें तुका मागला तेंच काम तूं कर. ताका लागून बड्ड्या दिसाक ताका आवाज येयलो. यू हॅव टू क्विकन टू युअर स्पिरीट. तुज्या आत्म्यान तुवें हें देवाचें उतर घेवपाक जाय. म्हाज्या आत्म्यान म्हाका रोखडेंच सांगलें, हांवें ताका रोखडीच इमिजिएटली मॅसेज घातली, गॉड हॅज अ मिशन फॉर यू, डू द मिशन. भाव भयणांनो, तूं तर म्हणटा आवाज येना नाल्यार येवचो ना. ती सदांच म्हणटा आपणाक आवाज येता, तिका आयकूं येता. म्हाकाय आयकूं येता. कसो येता? कित्याक हांव भावार्थ धरता, आवाज सारक्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा नाल्यार तो देवाचो, आनी देवा उतरा भायर आहा तो देंवसाराचो. ताका म्हणटा द वॉयस ऑफ अ स्ट्रेंजर आय वील नॉट हियर. दुसरो आवाज हांव आयकचो ना, देवा कडल्यान येयला तोच आवाज हांव आयकतलो. देवाचें उतर म्हणटा जॉन 10:7. द वॉयस ऑफ अ स्ट्रेंजर आय वील नॉट हियर. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. नेक्स्ट स्क्रिप्चर बेबी. खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो बार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्याच काळांनी तुमी बरीं जाल्यात. भाव भयणांनो, मनशा काळाची पातकां तेणेन आपणाचेर उबारून घेतली. एका मनशाची न्हू, म्हाजीच न्हू, सगळ्या मनशा काळाची. सगळ्या मनशा काळाची
तेणें पातकां आपणेन उबारून घेतली. ताका लागून तो खुरीस जोडला. आनी भावा भयणानू, बरो सुसुईत खुरीस दाखयता म्हणून सुसुईत आसलो म्हणून चिंती नाका. बरो सुसुईत आसलो म्हणून बरो सुसुईत आसतलो म्हणून चिंती नाकात. ताका म्हाका दिसता त्या खुर्साक बसून तेणी इतको रफ धरलेलो ताका तोपपाक, ताका जाता तितको मॅक्झिमम ताका दुखोवपाक तेणीन ऑलरेडी अरेंजमेंट केलें. कित्याक हे रोमन सोल्जर आसले, ते सोल्जरांचे तांकां एक ट्रेनींग मेवल्ली आसता. कशें मनशाक सोंतोवपाचें, कशें मनशाक टॉर्चर करपाचें, हें ट्रेनींग आसता. आनी ते टॉर्चर करतात देवाक. खिये मारता तेन्ना तांकां खबर आहा हांगर खियो मारलो तिजी वेण डॅमेज जावंक शकता. एक्झॅक्टली रायट पॉयंटाचेर मारता. तांकां खबर आहा सगळें. मांस सगळें भाव भयणानू इतको ताका मारलो की तेज्या आंगार मांस म्हणटा तें नासलें. हो आमी खुरीस पळयता तो दाखोवंक शकना. इगोजेन तो ते हाडां दाखयली नाल्यार म्हणटले हो कोण काय म्हणटाले. ताका मांस नासलें. देवाचें उतर म्हणटा आयजाया 52:14 की ही कूड नॉट बी रेकग्नायज्ड एज मॅन, म्हणजे मनीस म्हणून ताका वळखोंक जायनासलें. साम्स 22:15 म्हणटा तेजी हाडां ताका पळयताली, म्हणजे सगळीं हाडांत उरलेलीं आनी हाडां सगळीं जॉयंटा भायर आसलीं. इतको मार तेणें मनशा काळा खातीर खाल्लोलो. आमची पातकां त्या खुर्सार ताणें घेतलेली आहा भाव भयणान. आनी ताका लागून फुडें देवाचें उतर म्हणटा म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या, म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या. ओत्मीक, फिजिकल दोनूय गाय तुजे ताणें नितळ केल्ले आहा. तुजी सीन नेचर पातकाचो सैम आहा तोय ताणें काडला आनी खुर्सार घातला. तुजे दुयेंस तुजे कुडीन आसले ते ऑलरेडी ताणें ते खुर्सार घातला. पूण आमकां त्रास जाता भावा भयणानू सोत मानपाक. आमी चिंता कशें जेजून केला आनी तेज्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवतिली. त्रास जाता भावा भयणानू हें अंडरस्टँड जावपाक. कित्याक इजी जेजू म्हणटा फकत तुज्या तोंडांतल्यान उचार आनी पळय त्या खुर्सार तुजे दुयेंस. पूण आमकां डिफिकल्ट जाता कित्याक इतको इजी कोणेन तो तुका सांगलें वच रे त्या गाडयेन आनी 10 लाख काड म्हणून तूं चिंतलो अरे 10 लाख कोणेन धरल्या थंयसर फुकट 10 लाख अशें तूं चिंताय. पूण जेजून तुजे ऑलरेडी आत्म्यान हें करून दवरलेलें आहा. तुवें भावार्थान म्हणोंक जाय आनी तुजें करपाक जाय भावा भयणानू. दुयेंस तुजे कुडीन रावंक शकना. तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरताय नाल्यार तुज्या कुडीन दुयेंस रावंक शकना. आनी ह्या वेळार कसलेंय तुजें दुयेंस आहा नाल्यार जेजूच्या गायांनी तें ऑलरेडी बरें जाल्लें आसा. ताका लागून आतां आमी म्हणोया दुसऱ्या पॉयंटार जेजू हांव मानून घेता म्हाजें दुयेंस म्हाजी पिडा तुवें ऑलरेडी ती खुर्सार खिळायलें देखून म्हाज्या भितर कसलेंच दुयेंस ना. अबोलिश्ट हांव तुजे गोठायेन जियेता आनी हांव तुज्या राजान म्हाजें जिवीत दिता. जाल्यार भाव भयणानू सिंपल. तुज्या ह्या वेळार कुडीन कसलें दुयेंस आसलें हे दुयेंस ऑलरेडी थंयसर ट्रान्सफर जालें. कित्याक तूं भावार्थान जेन्ना म्हणटाय पळय तेन्ना तूं आपणायताय. जो मेरेन तूं उलो मारिनाय तुका मेवचें ना भावा भयणानू. तूं उलो मारताय तेन्ना तुजें जाता. देवान सिंपल करून दवरलेलें आहा. डिफिकल्ट करिनाकात. चिंती नाकात भावा भयणानू की कितें तरी भायल्यान घडोवन येतलें. ना, पेकोणी तुज्या भितर घातलेली आहा जेजून. ज्या टायमार तूं उलयताय ते तुजे कुडीन तूं मानून घेता. पेकोणी तुज्या भितर जेजून ऑलरेडी घातलेली. ताका लागून डिफिकल्ट जायना भावा भयणानू मागता पळय तेन्ना. कसलेय मनीस म्हाका कॉल करूं म्हाका डिफिकल्ट लागना कित्याक हांव जाणा खंय कितें जालां पळय तें.
ताका फकत सांगता तूं इतक्यात म्हण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जालें. आनी कितक्यो टेस्टमनी, हजारांनी टेस्टमनी. दुसऱ्या दिसा येवन लोक सांगता आपूण जाली बरी. वो भाव येनच फुडें सांगूंक लागलो. आनी सारूंक पासून ना आपणाचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयले म्हणून. फकत उचारणी. देवाचें उतर म्हाज्या काळजान घालपाक जाय आनी तोंडांतल्यान उचारपाक जाय. सिंपल. कित्याक डिफिकल्ट आमकां लागता भाव भयणांनो देवाचें उतर तुज्या काळजान घालपाक आनी तोंडांतल्यान उचारपाक? कितें डिफिकल्टी? कित्याक आमी देवाच्या उतराक आमचो कान दिनात? कित्याक देवाचें उतर आमच्या काळजान घालिनात आनी तोंडांतल्यान उचारिनात? त्योच तुका तो हांवें सांगले 10 गायी तुज्या शेजाराक सोव म्हणून तूं डेली ना चुकता सोवतली. पूण देवाचें उतर तर तुका सांगलें तूं डेली 10 टायम म्हूण. 10 टायम म्हटलें म्हणून देव आयकतलो म्हणून न्हू. तुज्या मनाची नवसरणी जाता. तूं मानून घेताय की म्हाका जेजू तुजी गरज आसा आनी हांव तुजें बोट धरून हो संवसार चलतली. तूं मानून घेताय. आनी जेन्ना तूं मानताय आनी देवा कडेन खालती जाताय देव तुका वयर उबारता भाव भयणान. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा द वन हू हंबल्स आय वील एक्झॉल्ट हिम. कोण म्हाज्या कडेन येता आनी खालती जाता आपूण ताका वयर उबारतलो. आमी खालती जावपाक जाय. जितकी खालती जाताय तितको तुका देव उबारता. ताका लागून भाव भयणांनो कसलें दुयेंस येयलें पयलें देवाचें उतर. डॉक्टराशीन वचनाकाय म्हणनाका, डॉक्टरांची आमकां गरज आहा. पूण पयलें देवाचें उतर उलय आनी देवाचें उतर उलय आनी मागीर तूं बरें दिसोंक ना नाल्यार मागीर वच डॉक्टराशी. पूण ज्या दिसा तूं उतर उलयलें त्या दिसा तुका पेकोवणी मेवल्या. पूण तुका विश्वास आहा डॉक्टराशीन गेल्या उपरांत आपूण बरो जातलो. नो प्रॉब्लम. देव तुजो थंय येवन तुका बरो करतलो. तुजो देव रागार देव न्हू. तुजो देव मोगाचो देव. तूं कितें सोत मानताय पळय त्या जाग्यार येवन तुका हात लायतलो. तुवें सोत मानलाय देव तुका डॉक्टराशीन गेल्या उपरांत पेकोवणी दितलो. डॉक्टराशीन गेल्या उपरांत पेकोवणी दितलो. तुवें सोत मानलाय देव म्हाका घरात कोडे पेकयतलो. देव तुका घरात कोडे पेकयतलो. भाव भयणां म्हाका पेकयता, तुमकां पेकयता घरात कोडे. कितके जाण वचना डॉक्टरा कडेन. हांवूय मनीस म्हाज्या कुडीन एकदां कितें कितें जाता. पूण हांव त्या खुर्साक पळयता आनी म्हणटा जेजू फारीकपण केलाय. हांव आनी कित्याक हें म्हाज्या कुडीन जाता तें सोत मानूंक. हांव सोत मानिना. आनी देवान कितें केलां पळय तेजें सोत मानता ऑटोमॅटीक हांगासलें दुयेंस तें वयता. सिंपल आहा भाव भयणांनो. देवाचें उतर मॅक्झिमम आमच्या तोंडार आसपाक जाय. मॅक्झिमम. ताका लागून देवान म्हटलें आपणाच्या उतरान तुजो जबाब वय नाल्यार वय ना नाल्यार ना तेज्या वयले सगळे देवसारा कडल्या. सिंपल. उतरां इम्पॉर्टंट. कित्याक हो संवसार देवान उतर उलोवन घडून हाडलो. ताका लागून उतरां इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. तिसरो पॉयंट. सिस्टर जेजूक कसलेंच पातक नासलें. पूण ताच्या एकवटान आमी देवाचीच पवित्रायेन देवाक मानवलोली जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. भाव भयणांनो सांगपाचें म्हणजे देव ह्या संवसारान आमचो जेजू ह्या संवसारान जेन्ना जियेलो मनीस म्हणून जियेलो. पूण पातका विणे तो आसलो. पातक ताणें करूंक नासलें. एक बासून पातक ताणें करूंक नासलें. 2 Corinthians 5:21. एक बासून ताणें पातक करूंक नासलें. एक सिंगल पातक जेजून करूंक नासलें. एकूच मनीस ह्या संवसारान पातका विणे जियेलो. कित्याक आतां एक्सचेंज जावपाचो. आख्ख्या मनशा कुळाची पातकां बापूय घेता आनी आपणाच्या पुताचेर घालता आनी म्हणटा आतां आंगोर घातल्या उपरांत हेची जी सॅक्रिफायस जातली ह्या मेंढऱ्याक जेन्ना जिते मारतले ह्या मेंढऱ्याचे रोगत गोयतले तेन्ना म्हाजें कंप्लीट.
आनीक हांव तेंची पातकां उगडास दोतसन आनी काल फादर म्हणटालो दोंगरां इतकी व्हरती आनी उदका इतकी तुजी तर पातकां आसन नाल्यार देव म्हणटा आपणाक ती दिसती पडना कित्याक म्हाज्या पुताच्या रोगांत हांव तुमचेर पळयतां. ताका लागून भाव भयणांनो जेजू आमचे खातीर पातक जाला. कित्याक लागून भाव भयणांनो सोंतपण देवाचें आमकां मेळोवच्या खातीर. देवाचें सोंतपण आमकां मेळता कित्याक तेणेन आमची पातकां येयली आनी आपणाचें सोंतपण काडलें आनी आमचेर घातलें. आनी ह्या वेळार एक धाकटुलें मागणें करुया. सगल्या पॉयंटांचेर हांव मागणें करतां. कित्याक मागणें करता भाव भयणांनो आपणावया देवान कितें केलां पळय तें. जेजू तूं आमच्या खातीर पातक जाला. आमचें पातक तुवें तुजे कुडीन घेतलें आनी तुजें सोंतपण आमी आमच्या जिवितांत मानून घेता. आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची स्वताची. आमकां जेजून आपणाच्या स्वताच्या रोपान आमकां नेसयलेली आसा. आर्गा तुका जेजू. निनवास तुका जेजू. सिंपल भाव भयणां. आतां जेजू क्रिस्ताचें सोत तूं कित्याक उचारता भाव भयणांनो. तुमकां उचार कित्याक म्हणटा. देवाचें उतर म्हणटा. तुज्या काळजान घाल म्हाजें उतर तोंडांतल्यान उचार आनी तें तुजें जातलें. म्हणटकूच आमी ह्या टायमार मानून घेता जेजून आमचें पातक केलें आनी आमकां तेजें सोंतपण दिलें. हांवें मानून घेतलें हांव आतां जेजू क्रिस्ताचें सोंतपण. सिंपल. घाम व्हांयलो कोणें. सिटा वयली तुमी उठली तकली मारली बडयली मात जेजू 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 म्हटलें काय ना. सिंपल. देवाचें उतर घेतलें काळजान घातलें तोंडांतल्यान उचार आनी त्या टायमार तुका जेजू क्रिस्ताचें सोंतपण मेळ्ळें. आतां सर्गीचो बापूय म्हणटलो म्हाजी भुरगीं आपणाचें सोंतपण. ह्या टायमार पळयता आसतलो आमकां आंज बोडवे आंगोर वयर सकयल जाता आसतलें भाव भयणांनो. पवित्र आत्मो ह्या वेळार भोंवता आंगोर. देवाचें उतर म्हणटा जेनेसीस 1:1 की देवाचो आत्मो उदका वयर आसलो. ह्या वेळार हो आत्मो देवाचो आंगोर असो भोंवता आनी तुमकां हात लायता ह्या वेळार आनी तुमी सोंतपण देवाचें म्हणून तुमकां सांगता भाव भयणां. इम्पॉसिबल कांय ना जेजू. तूं उलोवन मागताय पळय तें तुका मेळटलें. Praise God. Hallelujah. Maybe go to the fourth point. Fourth point. The 2-3 scriptures you have to skip. It is in English, no? Konkani I have not done. Sister, okay. Hebrews 2:9 was. म्हाका टायमूच मेळना करपाक. Hebrews 2:9. तोरी देवदूतावून मातसो ल्हान जाल्ल्या मुणगे जेजूक आमी पळयता. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्लो आसा. अशें ताणें देवाची दोयेळायेन एकल्याक मनशा खातीर मरण भोगचें आसलें. एकल्या खातीर मरण सोंसचें आसलें. एकल्या कोणूच म्हणूंक शकना जेजू आपणाक लागून मरोंक ना. एकल्या खातीर म्हणटा हांगा देवाचें उतर. कोणूय आसूंक तो तेका लागून जेजू मेला. आनी जो मनीस ह्या टायमार आपणायता आनी म्हणटा जेजू खरेंच तूं म्हाज्या खातीर मेला आनी तुवें म्हाका साश्णीक जिवीत दिला हांव हें मानून घेता. त्या टायमार भाव भयणांनो तुका साश्णीक जिवीत मेळटा. कित्याक तुवें जेजून कितें केलां तें मानून घेतलें. मानूंक जाय भाव भयणांनो. सिंपल दवरलेलें जेजू म्हणटा भावार्थाचें उतर तुज्या काळजान घाल आनी
तुज्या तोंडांतल्यान उचार. सिंपल दवरलेले आहा भाव भयणानू. देवाची कृपा ती. कृपा म्हणजे देवाचे फुकट देणे. भावार्थ म्हणजे हांवें आपणावपाक जाय. देवान केला पळय तें हांवें आपणावपाक जाय आनी आमी आतां तें करीत येयल्या. आतां आमी हे 4थ्या पॉयंटार पावले आनी आयज आमी साश्णीक जिवीत आपणायता. आनी ताका लागून आमी ही उचारणी करतले. जेजू, तूं म्हाज्या खातीर खुर्सार गेलोय आनी तूं मेलोय. कित्याक तुका म्हाका साश्णीक जिवीत दिवपाक जाय आसलें. आनी हें साश्णीक जिवीत हांव आपणायता जेजू. हें साश्णीक जिवीत हांव आपणायता जेजू. हें साश्णीक जिवीत हांव आपणायता जेजू. साश्णीक जिवीत तुवें आपणायलें. कितकें सिंपल भाव भयणांनो पळय. कितको बरो जेजू. म्हणटा म्हाजें उतर तुज्या काळजान घाल, तोंडांतल्यान उचार. कितकें सिंपल. आनी आमी चिंता आमकां खड्डे बुडोवपाक जाय, आमची तकली मारपाक जाय, घाम व्हांवोवपाक जाय, दिमयेर रावपाक जाय. हें सगळें कर हांव म्हणना तुका. करपाक जाय तूं कर. तुजें खालतीपण दाखयताय देवाक नाल्यार कर. पूण देव हें करताय तें पळोवन चेंज जातलो म्हणून न्हू. देव ऑलरेडी केलें. तो म्हणटा फकत आपणाय. तुका तर खालती जावपाक जाय, जाव तूं खालती. तूं म्हूण खालती जाव, नो प्रॉब्लम. देव म्हणटा कोण खालती जाता पळय ताका हांव उबारता. खालती जावपाक करताय कर. पूण तूं चिंताय तशें केल्या उपरांत तर तुका पुनर्जिवंत मेवतलें म्हणून नाजाल्यार ना. तुज्या परफॉर्मन्साचेर पुनर्जिवंत ना. तुवें पुनर्जिवन देवान कितें केलां पळय तें आपणावंक जाय. कृपा भावार्थान आपणावंक जाय. कृपा देवान कितें केलां तें भावार्थ हांव कितें करता पळय तें देवान केलां पळय तें हांव आपणायता. सिंपल. जेजू क्रिस्तान भावा भयणांनो सिंपल दवरलेल्या आमच्या सर्गीच्या बापायन सिंपल दवरलेल्या. जो कोण म्हाज्या पुताचेर विश्वास दवरता ताका साश्णीक जीव. विश्वास. आनी आमी विश्वासाची मनशां म्हणून आमी हांगर येयल्या भावा भयणांनो. कित्याक ह्या जेजूचेर आमकां विश्वास आसा. आनी ह्या कोरजमाच्या टायमार आमी ह्या जेजूक आमचो आनीक मोग दाखोवंक येयला की जेजू आमकां उगडास आहा तुवें आमच्या खातीर कितें केलां. हे 40 दीस आमी सदांच जियेतले. फकत हे 40 दिसांक न्हू पूण हे 40 दीस आमकां तुजो उगडास हे आनीक फुडें सदांच अशेंच जियोवपाक. 40 दिसांचेरूच रावो नाका आनी हे सदांच जिये भावा भयणांनो. ही उचारणी आमची देवाची आमच्या तोंडार आसपाक जाय. आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचो शेप घेवपाक जाय. देवाचें उतर रोमन्स 12:1 म्हणटा डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ युअर मायंड. म्हणजे ह्या संवसाराची शेप घेयनाकाय, ह्या संवसारा भाशेन जायनाकाय, पूण म्हाज्या उतरान तुजें बदलप कर, तुजी नवसरणी कर, तुजें बदलप कर तुजें जिवीत आनी आपूण तुका सुबाम फळांनी भरता. जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताय भावा भयणांनो, जेवान तुजेर पळय प्रॉमिसीस कितें म्हणटा भासावण्यो उलयल्या पळय त्यो सगल्यो भासावण्यो तुज्यो जाता. कित्याक तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताय. देवान भासायला ते आपणायताय. सिंपल. सिंपल भावा भयणांनो हांव तुमकां सांगता व्हेरी सिंपल. तूं म्हूण तूं गरीब आय तूं म्हूण जेजू क्रिस्तान हांव गिरेस. कित्याक म्हाजो भाव ह्या संवसाराचो आनी स्वर्गाचो दोनी. तुज्यान हांव गिरेस्त आनी पळय तूं गिरेस्तकाय तुजी बरी वाडटा पळय. देवाचो फावोर हांवें आतां ऑलमोस्ट 30 वर्सां सर्वीस केली आनी 5 उरल्या म्हाजी. 30 वर्सां हांवें सर्वीस केली. 30 वर्सां सर्वीस केल्ली. समज हांवें 25 लाख जोडले आसतले जाल्यार देव म्हणटा आपूण ते 25 लाख तुका एका दिसान दिता. एकाच दिसान. देवाचो फावोर 25 लाख एका दिसान हाडूंक शकता. कशें तें विचारी नाकाय. आमी पळयलां लायफान. देवाक पदवी आसा भावा भयणांनो. तूं देवाचें उतर उचारीत राव. गरीब आहा म्हणो नाकाय. देव म्हणटा लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग, लेट द पुअर से आय एम रिच. कोण गरीब आहा
ताका म्हणून आपूण श्रीमंत, आपूण गिरेस्त. कोण विंगडो आहा ताका म्हणून आपूण बोलिश्ट. विंगडो न्हू, ओस्कोत आहा ताका आपूण बोलवंत. सिंपल. उच्चारणेचेर तुका तर पेकोणी मेवता, उच्चारणेचेर तुका गिरेस्तकाय मेवची ना. उच्चारणेचेर तुका पेकोणी मेवता, उच्चारणेचेर तुका गिरेस्तकाय मेवची ना. उंचो देव, सगळ्याहून व्हरतो देव. उच्चारणेचेर आमकां साल्वसांव मेवता, नाल्यार उच्चारणेचेर आमकां गिरेस्तकाय मेवची ना. मेवंकूच जाय. कित्याक देवाचें उतर तेणें म्हटलां, हांवें म्हटलां म्हणून मेवचें ना. ह्या भावाक विचार. हो भाव सांगतलो. तो ट्रासांतल्यान गेला, तेणें कितें सुचलें पळय तें. पूण देवान तेजो हात तेज्या वयलो काडलो ना. देवसारान हाडलेली मांडणी देवान ताका आपणाशी लागीं हाडली. एक एकदां आमी पोट्टांव विचित पुताची आमी गजाल आयज काल आमचें रिडींग आहलें विचित पुताचेर. विचित पूत आपणाचें सगळें घेतलो आनी बापाय कडल्यान पयस गेलो. पूण जेन्ना बापाय कडेन परत येवपाचें ताणें डिसिजन केलें, बापूय धांवन गेलो आनी ताका वेंगायलो. बापूय रावता आमकां पडल्या म्हणून आनी तेज्या कडल्यान पयस गेल्या म्हणून तो आमच्या कडल्यान पयस वचना. तो रावता वेंगावपाक आमकां. ज्या टायमार तूं टर्न करतलो आनी पुट्टून येतलोय रोकडोच इमिजिएटली. स्वताचो रोप घातलो, मुदी घातली, वाणो घातल्यो आनी पुत्तून नेटान घरान हाडलो आनी व्हडली पार्टी केली. जेन्ना आमी परत देवा लागीं येता, देवा कडल्यान आमी पयस गेल्ल्या, देवा कडल्यान परत येता तेन्ना सर्गार व्हडली पार्टी जाता. आंच बोडवे आनी हे सगळे मरोन गेल्या पळय ते देवा लागीं आहा पळय ते सगळे थंयसर ते पार्टयेन एकठांय जातात आनी म्हणटा येयलो आमचो पूत, आमचो एकलो येयलो, देवाशीन येयलो म्हणून व्हडली तेंची उच्चारणी जाता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. आनी लोक आमकां कोण हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड म्हटल्यार म्हणटा तो आसता भाव भयणानो, असो न्ही तो भियेना काय तुका. म्हाज्या कामारूय म्हाका हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा, पाद्री येयलो म्हणटा. पूण हांव भियेना भाव भयणा. पाद्री तूं म्हणटाय आर्गां तुका, लौकीक पाद्री हो, चल हांव मानून घेता तुजें उतर, हांव म्हाजेर मानून घेता, हांव पाद्री. कोण म्हणटा हालेलुया येयलो, हो आमचो डॉमनीक येयलो म्हणटा कोण म्हाका. डॉमनीक म्हणजे आमच्या थंयसर आहा एक प्रिचर आहा शोलेचो, तो येयलो म्हणटा. पूण हांव भाव भयणानो हांव उर्बेन घेता तें उतर. हांव म्हणटा बरें तेजेर मागणी आहा देवाची, तीच मागणी म्हाजेरूय आहा. जेरमायाक देवान सांगलें तूं आपणाचें उतर परगट करतलो. कुशव्यान सांग तुका हांवें मागलोलो आहा, म्हाकाय घोडेक मागलोलो आहलो, म्हाका खबर नासली. आयज म्हाका कळोन येयला म्हणून हांव देवाचें उतर परगट्टा. आनी तुमकांय देवान मागलेली आहा आनी देव तुमकांय सांगता वच आनी उलय देवाचें उतर आनी आपूण तें घडून हाडटलो. कोणाक देव सेपरेट ना. ताका लागून भयणीन जेन्ना म्हाका सांगलें तेन्ना हांवें सांगलें तुका मिसाव आहा, कंप्लीट कर. आनी भाव भयणानू बाय चान्स आमी हांगर आहा म्हणून चिंती नाका. बाय चान्स आमी हांगर आहा म्हणून चिंती नाका. सिस्टर कोरीन आनी सिस्टर शर्मिला तर उलोवन हो जागो तो तेणी ओपन केला, नाल्यार बाय चान्स आहा म्हणून सलमान नाका देवाचो हात आसलो तितून. तांकां दोगांयकूय देवान एकठांय केली. म्हाका आनी सिस्टर शर्मिलाक देवान एकठांय केली. आमकां JCLMान घातली. देव मांडणी आपणाची घडीत येयलो आनी आमकां हांगर दार ओपन केलें. भाव भयणानू देव भायल्यान काम करीत आहा, आमी पळयना. ज्या दिसा तुजे नदरेक येयले तेन्ना तुका कळोन येता की हे देवाचो हात म्हणून. आनी हांव तुमकां सांगता भाव भयणानू एकल्याक मागलेली आहा. देवान जेन्ना आयजाया 29:11 न्हू, हो जरमाया 29:11 म्हणटा आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. सगल्यांक म्हणटा तो तुजें नांव घाल थंयसर, तुजें नांव घाल, आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू म्हणटा पळय तेन्ना हांव म्हणटा रेमंड गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर रेमंड.
तुका आनी म्हाका सगल्यांक प्लॅन आहा. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. सो पॉइंट 2 Corinthians 6:9 sister. 8:9. 2 Corinthians 8:9. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्यान कितले उदार काळजान आमचो मोग केलो ते तुमी बरे वळखतात. तो ग्रेस्त आसलो पूण आमचे मोदेन येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. अशें ह्या ताच्या गरीबपणा वरवीं तुमी देवीक देण्यांनी ग्रेस जावची म्हूण ताणें अशें केलें. एक पॉयंट हांव चुकला तो हांव घेता मागीर. हांव 6 पॉयंटाक गेलो, 5वो पॉयंट उरला. पूण हो पॉयंट आतां सांगता ते पळय, देव म्हणटा आपूण तुमच्या खातीर गरीब जाला. हे देवाचें उतर सांगता. आपूण तुमच्या खातीर गरीब जालो. कित्याक गरीब जालो तेंय सांगता तुमकां गिरेस करपाक. आनी भाव भयणांनो, आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारीत आसता म्हाजे पयशे हातीन उरना, हांव गरीब, म्हाजे बिझनस चलना. भाव भयणांनो, तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारताय, सैतान तें उतर तुज्या लायफान घडोवन हाडटा. तूं तुज्या दोन्याचेर तूं आड उलयलय, तूं तुज्या पयशांचेर आड उलयलय, तूं तुज्या बेसांवाचेर आड उलयलय. देव म्हणटा आपणें तुका सांगला हांव गरीब जालो तूं गिरेस जावपाक. डिट्रोनॉमी 28:12 म्हणटा आय वील ब्लेस द वर्क ऑफ युअर हँड, यू शॅल नेवर बॉरो बट ऑलवेज लँड. देवाचें उतार सांगता आपूण तुज्या कामाचेर बेसांव घालतलो. तूं केन्ना दुसऱ्या कडल्यान घेवचो ना, पूण सदांच दुसऱ्यांक दितलो. भाव भयणांनो, आमी देवाचें उतर उलयता काय सैतान उलोवंक सोदता पळय तें आमी उतर आमच्या तोंडार घालता. सिंपल आहा भाव भयणांनो, हांव तुमकां सांगता. डिफिकल्ट ना. आमी चिंता उलोवन घडोवन येतले काय म्हणून. उलोवन घडोवन येता, गॅरंटीन घडोवन येता. ही टी व्ही उलोवन येयल्या, वो लोक उलोवन येयला, आमच्या मिनिस्ट्रीन पयशे येता ते उलोवन येयल्या. आमी हांगर उलयता, हांगर ह्या जाग्यार व्हडली स्टेज आसतली, देव आयकता आनी कोणाशीन वचोन आपूण उलयता, चल तूं तेका त्या मिनिस्ट्रीन पयशे घाल. आमचें खंय उलोवप जालां कोणा बारी? आमी हांगर केन्ना कोणाशीन पयशे मागल्या? 1 रुपया आमी कोणाशीन केन्नाच मागोंक ना. आनी आमची मिनिस्ट्रीन आमी पयशे मागोनात, आमी उलटे दिता. कित्याक देवान दिल्या दुसऱ्यांक बेसांव जावं म्हणून. आनी आमी बेसांव घालता दुसऱ्याक. कित्याक जेन्ना आमी बेसांव घालता तेन्ना आमी बी घालता. आनी बी घातल्या उपरांत ताका पीक जावपाक जाय. आनी बी आमी तर पयशांची घातल्या पयशांचें पीक जातलें. मोगाची तर बी घातल्या नाल्यार मोग जातलो. बोक्साण्याचें तर पीक घातल्या नाल्यार बोक्साणें मेवतलें. बी घालताय पळय तसलें पीक मेवतलें. आमी तर दुसऱ्याच्या लायफान बी घालता, पयशांची बी घालता, पयशे ऑटोमॅटीक आमच्या मिनिस्ट्रीन. आमची JCLमान तूं केन्नाय पळय, जेवणाचे कितकोय लोक आसूं, 1000 आसूं, 500 आसूं, कितकोय लोक आसूं, जेवण फुकट. केन्ना पयशे कोणा कडल्यान घेवप ना, कोणाशीन पयशे मागप ना. पूण देव कोणाशीन वयता आनी उलयता. देव उलयता, तो मनीस हाडटा आनी हें सांगता आपणाक देवान सांगला हे पयशे घे म्हणून. देव उलयता भाव भयणांनो. तूं तर उच्चारताय तुज्या तोंडांतल्यान आनी म्हणटाय जेजू तूं गरीब जालोय, हांव गिरेस जावपाक, हांव ही तुजी भासावणी म्हाजेर घेता आनी हांव गिरेस म्हणून मानून घेता. सिंपल. साल्वासांव तर तुका मेवता तोंडांतल्यान उच्चारून गिरेसकाय तुका उच्चारून मेवतली. आनी आयज आमी उच्चारणी करुया. जेजू तूं आमच्या खातीर गरीब जालो, आमची गरीबसाण तुवें भोगल्या.
कित्याक आमी गिरेस्त जावपाक आनी तुजी गिरेस्तकाय जेजू ह्या वेळार आमी आपणायता आनी आमी आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटा आमी गिरेस्त जाली गिरेस्त. घडोवन येतले उतर उलयलाय पळय ते सतमान हे उतर उलयलाय ते घडोवन येतले. कशें घडोवन येतले म्हाका विचारी नाका. देवाचें उतर हांव उलयलेलें म्हाका घडोवन येयला तें हांव तुमकां सांग. देव घडोवन हाडटलो. ही वॉचीज ओवर हीज वर्ड. Psalms 89:34 म्हणटा माय कवनंट आय विल नॉट ब्रेक द वर्ड दॅट आय हॅव स्पोकन आय विल नॉट ऑल्टर. म्हाजो तुमच्या वारी कोरार आहा तो हांव मोडचो ना. तुज्या तोंडांतल्यान जें उतर म्हाज्या तोंडांतल्यान जें उतर उलयलां तें हांव मोडचो ना. देवान तर उलयलां तें घडोवन हाडटलो. तुमी टेन्शन कित्याक घेता? टेन्शन घेवपाची गरज ना. टेन्शन कोणाक दिवया? सैतानाक दिवया. आमी टेन्शन सैतानाक दिवया कित्याक ही उचारणी करता तेजे थापटा पडटात. तो म्हणटा आरे ही कसली उचारणी करता आपणाचे सगळे ब्लॉक करून उडयले कित्याक आंच बोडवी आतां हांगर भोंवता तेका आनी हांगर एंट्री दिनात. आमकां दिसती पडना हांगर स्पिरिच्युअल कसली फायट चल्ल्या पळय ती. दुस्पट घालपाक सोदता पूण दुस्पट घालून ह्या आंच बोडव्यो दिवचे ना. 5वो पॉयंट सिस्टर वाज आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां समोर्तीच्या शिरापांती सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा लांकडार उमकळटात तो मनीस शिराप पडलेलो. भाव भयणांनो कितकी जाणां म्हणटा तुमचेर शिराप आसा? ह्या वेळार तुमी कितकी जाणां म्हणटा आपणाचेर शिराप आसा? कोण आपणाचेर ही वायट उतरां उलयल्या? कोणेन आमचेर जादूटोना केला? कोण त्या गाडयांशीन गेला कोण हेजीशीन गेला आनी आमचेर सगळे वायट केल्लें आसा. जेजूचें उतर म्हणटा सगळे शिराप तुजे हांवें म्हाजे कुडीन येयले. आनी ह्या टायमार तूं हें मानून घे. तुजे सगळे शिराप तुज्या पुर्वजांचेर कितें वायट कोण उलयलेलो तुज्या पुर्वजां भितर डायबिटी आसली, नायट ब्लायंडनस आसलें, रातचें तांकां दिसती पडनासलें, झॅम पडना, ही दुयेंसां जेनरेशनल जी आसतात जेजू म्हणटा तेजी फारीकपण हांवें ऑलरेडी खुर्सार केला. आनी ह्या वेळार आमी हें मानून घेतलें आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारतले आनी ही शिराबाची लायण जी आहा ती कातरून उडयतली. हेच्या फुडें हे शिराब आनी आमचे फॅमिलीन फुडें चलचें ना. आयज ते कातरून उडय ते शिराब सगळे. मानून घे जेजून कितें म्हटलां पळय तें. आनी ह्या वेळार आमी हे सगळे शिराब आमी हे तोडून उडोवया. जेजू तूं आमच्या खातीर शिराब जालोय आनी आमी मानून घेता तूं शिराब जालाय आमकां बेसांव दिवपाक आनी सगळीं तुजी बेसांव आमी आमच्या जिवान आमी आपणायता. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. सगळे शिराब तुटोन गेले, कातरोन गेले आनीक आमच्या लायफान शिराब ना. आमच्या लायफान फकत तुजे बेसांव आहा आनी सगळ्या कामाचेर आमच्या बेसांव आहा. आमच्या पयशांचेर तुजे बेसांव आहा. आमचे फॅमिलीचेर तुजे बेसांव आहा. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. कोबार शिराब भाव भयणां, सिंपल भाव भयणांनो. आनी आमी चिंता जायते आमकां कश्ट काडपाक जाय, खंयसर आमकां वचपाक जाय, कोणेन आमचेर हात धरपाक जाय ना. देवाचें उतर म्हणटा काळजान घाल, मानून घे आनी तोंडांतल्यान उच्चार. कोबार शिराब कोबार. हेच्या फुडें डायबिटी सगळी मरून गेली. तुवें काळजान सान मानून घेवंक जाय बाबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
7वो पॉयंट फास्ट वयता मातसो, टायम जाला. Hebrews 12:2. जेजूचेर आमचे दोळे लावन दवरुया, कित्याक तो आमच्या भावार्थाचो फुडारी आनी संपादणार. आपणाक सूख मेळचे आसले ताचे स्वातेर लॉस म्हूण पडे नासतना ताणें खुर्साचे मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या शिवसनाच्या उजव्याक बसला. भाव भयणांनो, जेजूचेर थिपी उडयली, जेजूचेर थापटायलो, तेका विनाक पिवंक दिली, तेका जाता तितको तेणेन उणो करपाक चिंतलो. आनी आमच्या लायफान अशेंच घडटा भाव भयणांनो. जायतीं जाणां आमकां लोजेन घालूंक सोदतात, जायतीं जाणां आमचेर वायट उलयता आनी हीं उतरां आमच्या काळजाक कातरतात. जशें जेजूचेर ही वायट उतरां उलयताले, अरे तूं देव नाल्यार तूं खुर्सा वयलो देव रे. कोणान देवान उदीक मागलें तेका विनाक काडून दिली, जाता तितको तेका लोजेन घातलो. आनी आमकांय भाव भयणांनो आमचे वायट मागपी आमकां लोजेन घालूंक सोदता, आमचेर आड उलयता. आनी ह्या वेळार ह्या उतराक आमी आपणावया आनी अशी परगोटणी करुया. जेजू, तूं म्हाज्या खातीर शिराप जालोय, तूं म्हाज्या खातीर कितें म्हणटा, शेमान कितें म्हणटा, तूं म्हाजे खातीर लॉस जालोय आनी ही लॉस तुवें भोगली आनी सगळे कोण म्हाका लोजेन घालूंक सोदता. जेजू हांव तेंकां बेसांव घालता आनी जेजू तुजी महिमा म्हाजेर हांव उलयता. तुजी महिमा जेजू ह्या वेळार म्हाजेर आसा आनी हांव ह्या वेळार विंगडो पासून आसलो नाल्यार जेजू तुजे महिमेक लागोन म्हाका कांयच दिसती पडना. जेजू तुजी महिमा म्हाजेर आसा, जेजू तुजी महिमा म्हाजेर आसा, जेजू तुजी महिमा म्हाजेर आसा. तुजी महिमा हांवें आपणायल्या जेजू. देवाचे महिमेन भरलायता, देवाची महिमा. भाव भयणांनो, आदाम आनी ईव जेन्ना विंगळी आसली तांकां खबर पासून नासली आमी विंगळी आसली म्हणून, कित्याक देवाची महिमा तेंचेर आसली. आनी कोणूय तर आतां वायट आमचेर उलयता, ही उतरां आमकां कातरची नात, कित्याक देवाची महिमा तुजेर आसा. ही उतरां ती वायट उलयता ती आनी तुका कातरूंक पावची नात, कित्याक देवाची महिमा तेंकां ह्या उतरांक पयस करता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. 8वो पॉयंट, Ephesians 1:5-6. ताचे दोयाळायेन पांगतात ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवे आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हूण ताणें आदी फुडेंच थाराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीवंता पुता सोवें उदार मोगाचें हें देणें फुक्यान आमकां फावो केलें. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, कितें एकठावपाक जाय नाजाल्यार आमी सदांच म्हणटा न्हू, कितें तर आमकां जाय नाजाल्यार आमकां कितें सोडचें पडटा. म्हाका तर गाडी घेवपाक जाय नाल्यार म्हाका पयशे दिवचे पडटा. दिल्या उपरांत म्हाका कितें मेवता. आनी जेजून हांगर कितें केलें, आपणाच्या बापाय कडेन जी संगत आसली ती ताका सोडची पडटा. कित्याक आमी देवान एकठांयलोली जावपाक. ही हॅड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड द फादर. ताका बापाय कडल्यान पयस जावचो पडलो. कित्याक पातकान तूं बापाय लागीं वचोंक शकना, कित्याक बापूय जावन आसा मोहिमेन भरलेलो आनी तूं पातकान तेज्या लागीं वचोंक शकना. म्हणून जेजू 3 दीस देवा कडल्यान पयस जाता. कित्याक लागून 3 दीस पयस जाता,
इफेन्नान वयता आमकां एकटावपाक बाब भयणानो. आनी हे जेजून कितें केलां तें आमी आपणावया. जेजू तूं आमच्या खातीर बापाय कडल्यान पयस जाला. आमकां आमच्या बापाय लागीं एकटावपाक आनी जेजू आमच्या बापाय लागीं एकठायलाय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा. सिंपल बाब भयणानो. उच्चारणी देवाच्या उतराची. 9वो पॉयंट. Isaiah 53:8. जबरदस्तीन ताका दवरलो आनी म्हणसुबेक ओडून व्हेलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक फुडें सरत. खरेंच जिव्या मनशाचे प्रितुमे व्हेलो, ताका उत्तम काडलो. आपल्या पोरचेच्या अपराधा पासत ताचेर मरणाची खास्त पडली. भाव भयणानो, परत हो रिपीट न्हू पूण हो दुसरे भाशेन पॉयंट. देवाचे आनी सर्गीच्या बापायचे, आमच्या सर्गीच्या बापायचे आनी जेजूचे रिलेशन कट जालें 3 दिसां. 3 दिसांक कट तेंचें रिलेशन. कित्याक आमकां तेच्या बारी जॉयंट करपाक. आतां आमचो जेजू आमकां लागून, मनशा काळाक लागून देवा कडल्यान पयस जाता आनी आमकां सगल्यांक बापाय लागीं एकठायता, एक करता, जॉयंट करता. आनी ही जॉयंट करता पळय ती आनी सुटपाक जायना पळय तसलो संबंद तो बांदून घेता. दीस कॅनॉट बी सेपरेटेड. वॉट गॉड हॅज जॉयंट टुगेदर नो मॅन कॅन सेपरेट. आनी हे जेजून जॉयंट केलें. आनीक आतां सैतानाक हेजेर पदवी ना. आनी हे स्वता आमी मानून घेवंक जाय भाव भयणानो. जे जेजून जॉयंट केला बापाय लागीं ते आनीक कोण सेपरेट करूंक शकना. ही उच्चारणी करुया. जेजू तूं देवा कडल्यान कातरलोय, कित्याक आमकां देवा कडेन एकठांय कर. आनी जे तुवें एकठायलाय जेजू ते कोणूच मोडूंक शकना. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. आनी 10वो पॉयंट भाव भयणानो, 2 कोरिंथियन 5:17 घे सिस्टर. 2 कोरिंथियन 5:17 नाजाल्यार ओके रोमन्स 6:4-5 घे. रोमन्स 6:4-5. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्या मरणांत आमकां देखी पिल्यात. कित्या पासत जसो बापान आपले मोहिमे बरीत पदवेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलें. पुरो सिस्टर. आतां हांगूर कितें जाता भाव भयणानो, जेन्ना जेजू आमच्या खातीर मरता, आमच्या खातीर मरता म्हणटकूच आमी जेजून मरता. जेजून आमी मरता, जेजून आमकां पुजतात आनी जेजून आमी पुनर्जीवन जाता. आतां आमी जे जिवीत जियेता तें आमचें जिवीत न्हू. हे देवान विकतें घेतलेलें जिवीत आमी जियेता. हे जिविताक विकतें घेवपाक ताणें आपणाचें रगत घोयलेलें आसा. ताणें निफेन सोंसलेलें आसा. हें जिवीत आमकां नवें जिवीत, इट्स अ न्यू लायफ दॅट गॉड हॅज गिवन अस. हें नवें जिवीत आमी नवेपणीन जियोंक जाय. जेजू क्रिस्ताचेर पातयेवन जियोंक जाय. जेजू क्रिस्तान आमी जियोंक जाय भाव भयणानो. हें नवें जिवीत आमकां जेजून दिल्लें आसा. आपूण तें बुणकुणीन गेलो, आमची पातकांचें फारीकपण केलें आनी जेन्ना तो मेलो तेजी आमची पातकां ताणें फारीकपण केलें. जेन्ना तो पुनर्जीवन जालो तेजें पुनर्जीवन आमी जाल्या आनी हें नवें पुनर्जीवनपणाचें आमी लायफ जियेता. 2 कोरिंथियन 5:17 वा सिस्टर. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. भाव भयणानो,
जो कोण जेजू क्रिस्तान जियेता, जो कोण जेजू क्रिस्तान जियेता म्हणजे जो कोण जेजू क्रिस्ताक आपणायला, तो आनीक पोन्नो उरोंक ना भाव भयणांनो. तो जावन आसा नवी रचना. कित्याक आतां तो जेजू क्रिस्तान आसा. जेजू क्रिस्त मेलो, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला. वो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त तुज्या भितर जियेता. आतां तूं नवी रचना जाल्ली आहाय आनी नवी रचना कशी तुवें जियोंक जाय. ताका लागून ही निमणी भास आमच्या आयच्या दिसाची म्हणूया. जेजू, तूं आमच्या खातीर मेलोय, आमी तुज्या भितर मेल्या. जेजू, तुका पुल्लो आनी आमकांय तुज्या भितर पुल्ल्या. जेजू, तूं पुनर्जीवन जालो आनी आमी पुनर्जीवन जाल्या. आनी आतां जे जिवीत आमी जियेता ते आमचे जिवीत न्हय, पूण तूं आमच्या भितर जियेता. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आर्गा तुका जेजू. Arga tuka Jesu. कोणाक कितें दुयेंस जावं कितें आहा, कोणाक हिलिंगाची गरज आहा, जावं कितें आहा तुमचें उरलां, इतक्यान कवर जावपाक जाय तरी उरलां जाल्यार सांगा, एक मागणें करूया. 10 उच्चारणी केल्या ते कंप्लीट टोटल पॅकेज सगळी तुमकां मेवली, तरी तुमकां कितें आहा नाजाल्यार सांग. बरें, सगळे जाणां तुमी आहा न्हू. हात फुडें करया भावा कडेन. आनी ह्या वेळार आमी जेजूची महिमा पळयतले. Amen. Yes. सर्गीच्या बापा, हो भाव तुज्या लागीं आनी ह्या वेळार जेजू तुजें उतर हांव तेजेवर उलयतां, तेज्या हाडांची हांव उलयतां. सगळीं हाडां जेजू तुजी जॉयंटा भायर आसली, कित्याक तेजी हाडां परफेक्ट आसपाक जाय. तेजे स्पायना कडेन हांव उलयतां, पेल्वीक बोनाशी हांव उलयतां, हिप बोनाशी हांव उलयतां, शोल्डर बोनाशी हांव उलयतां, neck bones. Every bone in the name of Jesus be aligned. Be aligned right now by the power of the Holy Spirit. Obey the word of God. Be aligned in the name of Jesus. Every bone. I'm speaking to you, bones, in the name of Jesus. Be aligned. Be perfect the way Jesus created. Every muscle, every tissue be loosed in Jesus. जेजू तुजे उतर म्हणटा तुजी हाडां सगळीं जॉयंटां भायर हाडली, ह्या भावाची हाडां घट जावपाक. आनी ह्या वेळार जेजू तीच उतरां आमी तेजेर उलयता, तेजी हाडां सगळीं घट जाल्ली आसा. तेजी मसल्स, तेजे टिश्यूज, तेजे लिगमेंट्स परफेक्ट जाल्ले आसा. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. सगल्यो सैतानाच्यो मांडण्यो जेजू हांव ह्या वेळार तेज्या वयल्यो तोडून उडय. तुज्या उतराक पदवी आसा जेजू, आनी हो पवित्र आत्मा तेज्या भितर ह्या वेळार काम करता. Amen. 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 सगळे तेजे जॉयंट्स जेजू हांव तुका आर्गां दिता, तुवें ऑलरेडी तेकोणी दिले, कित्याक तुजें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी तो बरो जाल्लो आसा. आमी हे उतर तेजेर उलयता, तुज्या गायांनी जेजू तो सारको बरो जाल्लो आसा. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आनी तेज्या आंगान कसलीच पिडा मेळची ना भाव. Hallelujah. जेजू हांव तुका आर्गां दिता, ह्या भावाक तुवें परफेक्ट केला. तुजें उतर म्हणटा जसो हांव आसा तसो तो आसा. हांव मानून घेता जेजू, जसो तूं तसो हो भाव जालो. Thank you, Father. Praise you, Jesus. आनी सगळे नेगेटीव थॉट्स तेज्या मनान येता, सैताना तेजे कडल्यान तुजे हात पयस. Thank you, Lord. तो जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, तुका तेजेर कसलोच अधिकार ना. Thank you, Jesus. फायर ऑफ द होली स्पिरिट, Thank you, the Father. power of the Holy Spirit, the fire, the anointing fire, the anointing fire, the anointing fire of the Holy Spirit. Release in Jesus' name. The power, the anointing power, the anointing power, the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, The power is flowing right now. Amen.
Thank you, Holy Spirit, Amen. that every sickness is out of his body from the root. Lord, I speak your life and life of abundance upon him. Lord, he is made whole. Thank you, Jesus. Lord, your word says he is made whole. Lord, your word says he is made whole. And we believe it, we receive it, and he is completely healed in Jesus' name. Amen. कितकी जाणां मानता भाव भयणांनो परफेक्ट जालो म्हणून. आणि नेक्स्ट विकात येऊन तो आपणाची गोंयाकी दितो विथ मेडिकल रिपोर्ट. जेजू ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हे सगलो लोक हांगर येयला तेका आर्ग आनी महिमा. आनी 10 भासावणी आमी केल्या. जेजू सगळे आमकां मेवले म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी ही भयण आमची शर्मिला, काल तेणें आपणाचो बर्थडे सेलिब्रेट केला. जेजू तूं तेयशीन उलयला आनी तूं उलयत रावतलो आनी सारकें तेका कंप्लीट डायरेक्शन दितलो, कित्याक तूं वाटेर आमकां सोडिना जेजू. आनी हो तेंचो धन्नो सिस्टर शर्मिलाचो आनी सॅबीचो हो धन्नो वाडोंक आनी चोडोंक. आनी सुबाम बेसांवांनी तूं तेंकां भर धरया. आनी सगळीं हांगर येयले आनी तेंकां सुबाम बेसांवांनी तुवें भरल्याय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी आज बोडवे तुजे सोडटा. पवित्र रक्तान जेजू तेंकां हांव मागता तुज्या की जेन्ना ती हांगुरली घरा वयतली ती सगळी तुजी बेसां घेवन घरा वयता. जी तुज्यो बासावण्यो आहा त्यो बासावण्यो त्यो घेवन घरा वयतात. आनी वाडल्यान आनी चोडल्यान जेजू ह्या वेळार आमी तुका आर्ग आनी महिमा दिता. सगळे घोडोन येयले आनी आमी उलयला ते आमकां सगळे मेवले म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. I praise and thank the Lord. आर्गा आनी मोहिमा दिता जेजूक. पयले सुवातेर ही JCLMन फॅमिलीन काय बरी फॅमिली आमकां मेवल्या म्हणून. आनी सगळीं आमी एकाच मनान जे ब्रदर जॉन्सन आमकां सांगता आनी जोन एकल्याक आमकां एकल्याक रेवलेशन दिता, पवित्र आत्मो कितें तें सुचयता म्हूण देवाक मोहिमा आनी आर्गां दिता. सदांच म्हाजें एक प्रेयर फॉर द लॉर्ड. आय ऑलवेज से, लॉर्ड, यू आर द मोस्ट हाय गॉड हू परफॉर्म्स ऑन माय बिहाफ and rewards me from heaven, and each and every plan and purpose of yours is fulfilled in my life. जेन्ना देवाक आर्गां दिली काल सकाळीं ब्रदरान सांगलां तशें उठच्या आदीं हेज्या पयलीं जेजू फॉरेंच उलयलोलो ऑडिबल नांव काडून शर्मिला 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 जाली खूब वर्सां. आनी सदांच म्हणटालें स्पीक लॉर्ड, युअर सर्वंट इज लिसनींग. कालच्या दिसा उठच्या आदींच जस्ट वन वर्ड चायल्ड एकूच फावट आनी हांव उठलें. हांवें म्हणलें लॉर्ड, वॉट आर यू ट्रायंग टू टेल मी? कितें म्हूण तूं म्हाका सांगूंक सोदता? घुसपोलें मातशें. सो हांवें ब्रदराक धाडूंक सोदनासलें पूण येयलें धाडपाक. जस्ट ब्रदर, द लॉर्ड इज स्पीकिंग वन्स अगेन. ही जस्ट सेड चायल्ड. ब्रदरान रोखडी मॅसेज घाली. ही सेईंग, आय हॅव प्लांटेड अ सीड इन यू, ब्रिंग इट टू पास. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, जाणा खूब फावट बिजनसाक लागून बिजी आसता आमी. खूब फावट दुसऱ्यांक मिनिस्टर करता तेन्ना कंट्रीचें टायम डिफरन्स बा जाता तेन्ना एक फावट मिनिस्टर करूंक त्रास जाता. रातची पासून एक फावट, कित्याक तेंचो टायमींग डिफरंट, आमकां रावची पडटा. सो जेजूक एकूच सांगलें, तूं जाणा कितें पळय तें जेजू. एक फावट टायम आसना. तूं जाणा कोही वाट करपाची पळय ती, कित्याक तुजें उतर सांगता, आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. एंड लॉर्ड, यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट टू पास इन माय लायफ. आमेन. आनी आमचो भाव ब्रदर सुकूर पयलो तो खूब पियेतालो आनी लायफ तेजें चेंज जालां. फाल्यां तेजो त्या लायफाचो नया लायफाचो तेजी फाल्यां सुरवात. आनी तो How many years, brother? 15 years. 15 years since he has left alcohol. So देवा कारगा ह्या भावा खातीर. Praise God.
बऱ्या सुवातेर बापाक पुताक आनी पयतोत्म्याक आर्गानितां दिनवासता. ह्या नेव्या जिविता पासत बापाक दिनवास. ह्या वेळा पासत त्या सगळ्या भाव भयणां पासत दिनवास. जो मोग आयज ती दिता तांच्या पासत बापाक दिनवास आनी म्हाका न्ही. कित्याक आयज बापा तुवें म्हाका सगळ्या देण्यांनी भरला देवाक, सगळ्या देण्यांनी. सांगपाक म्हणल्यार शॉर्ट करून सांगता, घरान असल्यो सियालोच्यो 4 कोदेली हाडल्यो फ्लॅटान आनी कांयच आसूंक सकयल न्हिदतालो. सो देवान आयज आख्खें घर भरलां. एक टायमार मोटरसायकल आसोंक ना, चेताक घेवन भोंवतालो, पेट्रोलाक घालपाक पयशे आसना आसले. आयज तेमान 2 मोटरसायकली दिल्या. कोणाक कितें जाल्यार उपकारता. आतां आमी 3 जाणां येयल्या. हांव म्हाजी मोहिमा करूंक न्हू, पूण देवाचें देव. भावाक पयलो सोडला, भावाक आनी भयणीक सोडल्या. मागीर आनी एकल्या भावाक हाडूंक गेलो हांव. कित्याक म्हाजी गाडी आहा पूण फिजिकली ना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Amen. ते हिंगा शिकला हांव भावा भयणांनी. आनीक तेका लागून देवाच्या मोहिमेक जायते देवान म्हाका यूज केला, जायते म्हाका विचून काडला. तेका लागून देवाक आर्गां दिनवास. कित्याक देवान इतलो म्हाका देण्यांनी बोल्ला, हांवें चिंतूंक ना आहलो भाव भयणांनी. हांव चड शिकोंक ना, थोडें शिकलां, पूण आयज देवाचें उतर म्हाका पळयतात मग शिकयता कशें वाचूंक जाय, कशें हें करूंक जाय. ती जायत्या देण्यांनी बोल्ला, दुसऱ्यांक आयज उपकारता. कित्याक एक टायम आहलो हांव केन्ना चिंतूंक ना, बोटीर चारोटी जालो. जायत्या भुरगीं ना, म्हाका भुरगीं आहा आयज, बायल आहा. सो सगळें न्हू देवान आयज दिलां म्हाका. आयजो उपकारून देवाचो. आनी तुमची भाव भयणां म्हाज्या जिवितान घडलें. ब्रादर एमरलान म्हाका एकूच पावटी मेळ्ळो, हांव सिस्टर कोरीन हाडली. जाली आसता म्हाका 2 वर्सां, 2 वर्सां न्हू. फुडल्यान बसून हांव तो बरयतालो, व्हडलो बूक घेवन येतालो आनी बरयतालो. हांव म्हणलें वय न्ही गो. सो म्हाका खबर ना सिस्टर नांव येयलो परतून. सिस्टर म्हाका तो जाणा हितून व्हडलो साहेब. हांव म्हणलें साहेब आनी प्रिचींग करता. सो मागीर कळलें, मागीर सिस्टरीची खबर सांगली सिस्टरीन. म्हणल्यार मी देवाक आयज ही देवाक मोहिमा भाव भयणांनी. आमी कांय करूंक ना, पूण देवाक मोहिमा, ही देवाची येवजण जाली.